हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजो उगळाब जेजो आराधन जेजो येसुवे वंदने येसुवे स्तोत्र अर्गान जेजो उगळाब जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 मगर बाबणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात सोम्या मेळोवंक आयल्यात सोम्याची बेसांवां जोडूंक आयल्यात सोम्याक तुमी अर्गां होगळाब दिवंक आयल्यात हे संदर्भार आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका वाखणया विशेष करून ह्या आराधना मुखांतर सोम्याची स्तुती सोम्याची वर्णन आमी करून सोम्याची बेसांवां आमची करून घेवया तुमची इरादे तुमचे तेसांवां घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात ती तेसांवां जेजू मुखार आमी उबारया आनी सोम्याची बेसांवां जोडया कोणा मागतान बसिल्लो थंय उडास काडूनी तांचे बसत विशेष करून संदर्भार मागोवंक तुमकां उलो दिता आतां आमी सगळीं दिमी घालून सक्रामेंतां जेजूक आराधन करया दिमी घालून आराधनाचें गीत आमी गावया भक्तीन ह्या रितींत आमी वांटेली जावया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोर आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका उंड्यार पार तू लिपोनासा दैवीक तुझो मोग वाटून आसा उंड्यार पार तू लिपोन आसा दैवीक तुझो मोग वाटून आसा कृपेन तू आमकां नेटून आसा पोवी सांगा तुझो दिवून आसा कृपेन तू आमकां नेटून आसा पोवी सांगा तुझो दिवून आसा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका जेजू मोगाळा ये सोडवंदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवणदारा ये सोडवंदारा आराधन तुका स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तूं आमचें बळ तूं आमची सकत तुजे विणे आमकां कोण सुना तूं जिवीत सोदातार सुकलेले आमकां
कुरपेन भरताय मोगानवेंगताय आशिर्वादिताय त्या पासून तुका मेरगां दिता हांव आनी तुजी स्तुती करून आराधन करून आमी तुका गायता हांव समया स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेजो तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू सामचे जीन येसो एक सारो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू सामचे जीन येसो एक सारो जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुरपे सगोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवणदारा ये सोडवून दारा आराधन तुका जेजो मोगाळा जेजू मोगळा आराधन तुका आराधन तुका जेजो दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुरपे सगोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका जेजो मोगाळा जेजू मोगळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुरपे सगोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया हाले हालेलुया 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 बोला मारा हालेलुया 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 हर गांजे जोगलामचे द्वारा दांजे जो सगळ्या काळ जमून देता सोम्या हर गांजे जोगलामचे द्वारा दांजे जो शदला बला बला दला या हाला ईसवी ईसवी जेजू 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 जीसस जीसस we adore you we worship you we love you Jesus hallelujah 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 हर गांजे जोगलामचे बोला मारा पवर्ता बोला मारा विश्वास बोला मारा तो समय आमच्या मध्ये असा उड्या रूपार असो समय आमका बेसवानी भरता आमका कुरपेन भरता सगळं देता बॉल देता जेजो 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 जीस हालेलुया 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 हालेलुया
Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka Hallelujah. 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 बशा Hallelujah. बशा कशा आहात तुम्ही मंगळ भावभणीनो बरी आसा कशा आसात बरी आसा कशे आसात बरी आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया पाऊस असू लोगी वै वै पाऊस असू लोगी काल काल आता भिजल्यात गी ना नाने इवंगा नाही इवंगा तागी ना नाने ना हा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सगळ्या मनान सगळ्या सक्तीन सगळ्या काळजान सुमयाची स्तुती करी अंगी करिया करी अंगी करिया तगाराधन करी अंगी करिया ताची मजत कुरपा बेसांवा जोडी अंगी जोडिया कितली जाणा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सुमयाची स्तुती करच्यान तुमकां संतोष गी संतोष कंत गी ना. वय की म्हणटात बळे केंच्या की वय आवदू बसा आवदू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. सुमयाची स्तुती करूंक तुमकां संतोष गी संतोष बिरांत गी ना कंत गी ना बेजाराय गी ना संतोष गी संतोष समाधान गी समाधान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण तुमकां मेळोंक जेजू ह्या वेदी रायला ह्या पुण्य रुपार तो आमच्या मध्ये आसा तो म्हणटा जो कोण म्हजे सरसी बवार्तान पातयेन संतोषान येता तो ददोशी जावन पाटी वयता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कीर्तन 140 कीर्तन 141 इंग्लिशांत 141 141 कितले 141 कन्नडांत 141 हा कितें म्हणटा थंयसर सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता कितें म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्या खांदी म्हज्या ताळ्या खांदी दुंपा बरी दुंपा बरी म्हजे प्रार्थन म्हजे प्रार्थना तुजे मुखार सोडून दी तुजे मुखार सोडून दी म्हजे उबारलेले हात म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार तुजे मुखार सांजेच्या बेटवणे परी जावन दी संजेच्या पेटोणे बरी जावन दी हांवें उबारलेले हात हांवें उबारलेले हात तुजे मुखार तुजे मुखार सांजेच्या बेटवणे परी जावन दीत संजेच्या पेटोणे बरी जावन दी हांवें उबारलेले हात 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 तुजे मुखार तुजे मुखार सांजेचे बलिदान जावन दी संजेचे बलिदान जावन दी सांजेचे बेटवणे परी जावन दी संजेच्या पेटोणे बरी जावन दी सांजेच्या बेटवणे परी जावन दी संजेच्या पेटोणे बरी हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी उबारलेले हात कितें जावन दी एक बलिदान कशें जावन दी वड्या कोण म्हणटा कीर्तनगर म्हणटा वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज ह्या सुम्याक आमी उलो मारूंक आयल्या सुम्याची स्तुती करूंक आयल्या सुम्याक वाक काडूंक आयल्या त्या खातीर आमी संतोष पावता वय की न्ही वय की न्ही वय वय की न्ही वय देखून आमी सुम्याची स्तुती करूंक जाय देखून कीर्तन 140 कितें म्हणटा 140 कितें म्हणटा हालेलुया हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया 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 अरे आमी आतां उबारूंक जाय आमी आतां उबारन केल्लें मागणें संजेच्या बेटवणे परी जातलें संजेचें बेटवणे म्हळ्यार खंयचें सांगा म्हळ्या हा हा सगळ्या दिसाक कोण हुशार म्हळ्या सांगया म्हळ्या आमी सगळीं हुशार न्ही गे आमी पुरा बुदवंत न्ही गे सगळ्या दिसाक आमकां राखून व्हेल्ल्याक व्हेरी गुड न्ही आमी सर हुशार न्ही गे सर बुदवंत वय गे थोडे बरी सोय बुदवंत जाता न्ही गे सांगा
संजेचें बलिदान आम्ही आंबोरे तेर्स बलिदान जाता गे मागणें आमकां सगळ्या दिसा राखल्या खातीर अर्गां मेळोवची संजय अर्गां दिवचे देव संजेच्या बलिदान मुसांच्या वावरांनी केल्लें संजेचें बलिदान मोरनो मोरनू मोरनू गे वोरनू मोरनो वोरनू जो मरण निमाण्या शुक्रारा संजेचे बलिदान घडलें जेजू कुसार कोणाचें जेजू जेजूचे हा जेजू कुसार बलिदान कोणाचें बलिदान जालें आमच्या जेजूचे बड्या सोडवंतराचें. ते सकाळीं जालें की सांजेर जालें संजय हा सांजेचें बलिदाना बरी जातलें म्हळ्यार जेजूच्या बलिदाना बरी जातलें संजेचें बलिदान कोणाचें एक मात बलिदान संजेचें तें अपूर्ण न्ही तें पूर्ण संपूर्ण बलिदान ह्या बुडा दुसरें खंयचेंच बलिदानांत सगळें संपूर्ण बलिदान जेजून खालवर पर्वतार सांजेचें केलें वय की न्ही वय की न्ही वय. हा कीर्तनकार म्हणटा सांजेच्या बलिदाना बरी जातलें आमी हात उबारन मागलेले मागणे आमी हात उबारन केल्ली ती स्तुती आमी हात उबारन उबारलेली मागणी कितें जातलें संजयच्या बलिदाना बरी संजेच्या बलिदाना बरी वा संजेच्या भेटवणे बरी जातलें न्ही गी हा पळया संजेचें बलिदान सोम्याचें बलिदान श्रेष्ठ बलिदान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी सोम्याच्या बलिदानांत सोम्यान हात उबारल्यात गी ना उबारल्यात उबारल्यात गी उबारल्यात उबारल्यात गी उबारल्यात पळया कुर्साक ताणें हात सकयल घालूंक गुत्तुनात उबारूंत आसा तो पळया देखून आमी सुरेश मुखार हात उबार मागूंक जाय आनी तवळ आमचें जिवीत सोम्याच्या जिवितांत आमचें बलिदान सोम्याचें बलिदान जावन बदलता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कीर्तन 140 आनी 100 कितें 140 आणि 100 कितें म्हणटा हालेलुया 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 म्हळ्यार कितें अर्गां हालेलुया म्हळ्यार सर्वेस्पराक स्तुती जावं प्रेज द लॉर्ड सर्वेस्पराक स्तुती जावं हालेलुया कितें हालेलुया हालेलुया म्हणटा सर्वेस्परा स्तुती जावं म्हणटना आमी ताका कितें करी जाय शरण शरण येवचें शरण येवचो संकेत कितें आतुप हात उबारचो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 काही इल्लेशें आमकां हात उबारतना तेणें दुखता जावंक पुरो जाता जावंक पुरो पूण उडासतो आराधना जावन फाटीं घरा येतना सगळी दूख मायक जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर एक स्त्री आयली म्हजे लागीं हांगासर ती म्हणाली फादर हांव वस्तू धुताना म्हज्या मांड्यार नारळ पडलो कळ्ळें मांड्यार म्हळ्यार हांगा गुमटेर व्हडलो सयत नारळ उदकाचो कळ्ळें गे मांकडान अर्दो खावन दवरलो आसतलो म्हळ्यार मांकड्यान वतालें नाल्यार तो जोडचो न्ही अर्दो जिवो अर्दो सुको नारळ 8 सर म्हणटात पळय हां हांगात पडलो मांड्यार आस्पत्रेक व्हेलें वखद आनी बरें केलें जाल्यार दूख वचनातली म्हणजे हात इतले मात येताले बावड्याच्या लेवाल वयरसून नातले हांगा आराधन केलें तुमी म्हळें हात उबारा जायनातले पयले दिसा जावंकू ना दुसरे फावटी इतले गेले आतां संपूर्ण गेले फादर कांय दूख ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो जाता संपूर्ण बरें जाता आमी विश्वासान देवाची स्तुती करता तेन्ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां जायतें बरें जालां आसतलें न्ही गे पूण तुमी म्हाका सांगूं ना सांगजे येवन तेन्ना हांव सांगता थोड्यांक लज दिसता पुरो पूण लज दिसूंक ना तांतू सांगल्यांत हेरांकी बरेंपण मेळटा हेरांकी मागया म्हूण जाता न्ही गे वय की न्ही हेरांकी मागया म्हूण जाता अशें बरेंपण जालां जाल्यार आमी कितें जाता हेरांकी मागोवंक एक कारण जाता हांव आनी सोम्याची स्तुती आनीकी चड मापान जाता सोम्याचें नांव सगळ्या गांवार गसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुमकां कोणाकी कांय साक्ष दिवंक आसा जाल्यार तुमी म्हाका येवन मेळयेत म्हाका येवन मेळयेत आनी म्हणयेत सोम्यान केल्या बरेपणाक फादर हांव एक ल्हानशी साक्ष दिता विटनेस कळ्ळें ल्हानशी साक्ष
ती एका मिनटा वयर वचून नजो एका मिनटा वयर वचून नजो हांगा येवन साक्ष दितना लेक्चर दिवंक जायना कोणाक दूर सोंग ना तुका कितें समज अनुभव जालो कितें बरेंपण जालें तें मात्र तुवें सांगचें कळ्ळें की तुमकां अवकाश आसा येवच्या शुक्रार येता हांव न्हू देखून म्हाका तुमी पयलें सांगा हांव एक साक्ष दिता म्हणून एका तेगा जाणांक अवकाश मेळटा तेगा जाणांक एक फावटी मस्तू जाणांक एक फावटी जायना कित्याक म्हळ्यार एका घंट्या रातान मुग्धचे मीस आनी आनी देखून हो ते मतीन दवरूंक जाय कोणाकय साक्ष दिवंक आसा जाल्यार सुम्याक परगट करूंक जाय सुम्यान बरें केल्लें तें तुमी हेरांक कळोवंक जाय ह्या मुखान हेरांनी सुम्या लागीं येवन मागणें करूंक कृपा मेळटली सकत मेळटलें बरेंपण मेळटलें आनी ह्या मुखांतर तुमकां आनीकी बरेंपण मेळटलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर कोण म्हणटा कीर्तनकार कीर्तनकार म्हणटा कोणाक म्हणटा कोणाक म्हणटा आत्म्याक ताच्या आत्म्याक म्हणटा पळया आमी कीर्तन म्हणटाना आमी कोणाक म्हणूंक जाय आमच्या आत्म्याक हां ती फिलींग ये जाय हांव म्हणटा तुमी म्हणटात सर्वेस्परा आत्म्या म्हज्या कोणच्या कोणाचो आत्मो तें आहलो गी सिमिस्त्रेन पवितंबाचे सुवातें वस्ती करतात बळे तांचो आत्मो गी तुजो आत्मो तुज्या आत्म्यान सर्वेस्पराची स्तुती कर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळे तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन म्हळ्यार सगळ्या तुज्या कुडीन आनी जिवान सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सांगा आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती म्हजी जीणभर हांव म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो म्हज्या देवाक गितां गायतलो हांव जियेसर हांव जियेसर म्हज्या देवाक हांव गितां गायतलो म्हज्या देवाक हांव गितां गायतलो पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी कोणाक गितां गावंक जाय देवाक हां न्ही गी पळय थोडी बोटी आमी कोणाक गितां गायता व्हंकलेक न्हवऱ्याक न्ही गी एगो लिल्ली आयली आयली म्हणून तशें न्ही गी नानंद तिरा एकलो कोण गे हांव कुंभारून येता एकलो बाथरुमान येता आनी म्हणटा नाने निन्ना म्हणटा ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು नाताना हांव कुंभारून येता तेका ओ जाणांतले आयकत आवाज बरें करून कुंभार दिवन फाटी येता धांवन आयलो काल रे नानी निन्ना तें उडास आयलो फातर सिंग केलें म्हणालो ताका हांव येता गुत्तो ना मागीर मम्मी म्हणटा फादर येता सांगूं जावं ना तुका आनी मम्मी म्हणाली तूं हें पद म्हणून फादर म्हाका वता पळय थोडे फावटी आमी मनशाची गितां गायता न्ही गे पळय गे पण सोम्याची गितां गायताय कांय आतां इल्ली मलगडी मनशां गायतात मलगडी कांय थोडी आसली एक एकली रांदतना बी करतात न्ही गे तूंच म्हजो आसरो म्हणून अशें गायतात कितें जावं ती आमी आमच्या तोंडान तोंड कोणाची गितां गायूं जाय देवाच्या देवाची गितां केदळ पर्यंत मोर्च्या पर्यंत हा उस्वासाच्या हांव जियेसर जीव आसता पर्यंत देवाची स्तुती करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबी रावया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन मनाक ताळयो पेटून हे संतोशान हें गीत गावया जेजू पदवेदार मान आणि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया ताळयो पेटून जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो आमकां दिता पातकाच्या कोणान बुडलेले असल्या आमकां आमच्या आत्म्यातून काढता आमकां पटलून धरता नितळ करता बेसांव आदार कृपा दिवन सांबाळटा ही आमच्या सोम्या स्तुती गावन आमी गावया हालेलुया दान आनी मागण्यान मान आनी गौरव
दिव्या सदा ताका आमच्या हालेलुया 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 मरा निरंतर मरा हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो सगळ्या काळचा वंदिता समिया तुकाचा महिमा तुकाचा वरादा उगलाप शदल बल बलंदल या हाला 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो येसू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो सगळ्या काळचा वंदिता समिया तो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो देव मोईजेसो आम्हारी एकल्या असो देव आमका रक्षो पोसो सांभाळसो देव आमका आमची जतन कर आमका बेसवानी बरसो देव हालेलुया हालेलुया तुका जावर का तुका गलाप शाला ला 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू उगलाप तुका समिया जेजू आराधना तुका समिया जेजू हालेलुया 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 बशा 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 तुकाच्या बाबडीनो सुमी आमच्या मध्ये हांगा आसा एक घडी भर सुमी पळय आमी हेजे सुवार्थेंत जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हांव आयला पातक्यांक आपोवंक कोणाक कोणाक आपोवंक हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही आमी पातकी भाग्यवंतां कितलीं जाणां पातकी आमी कितलीं जाणां थोडे हात वयर गेले ना पातक करूं ना केला पातक नातलेलो कोणी म्हणी आसा गे पातक नातलेलो हा ना आं कोणी एकलो म्हणटा खूब सार जाला बाबा म्हळ्यार ना बदल कित्याक का आलें फातर केला म्हणून कांय फातर करून पळय गी म्हळें रानी पुटी तुजी मास करना तरी दवरया म्हणे पळय म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो मनीस जालो एकलोय पातक करता कितलोय सांगू तो कित्याक म्हळ्यार मासा रक्ताची कूड आसा पळय ती अस्कत अस्कत न्ही वय वय की न्ही वय अस्कत तुमी कितलेंय पोट भरून जेवा वय गे बरे रुचीचे पोर मळायले कुडले पोटाक नाका जाल्यार मोतीक जाय म्हणून जाता की ना हा आशा येता की ना कित्याक म्हळ्यार कूड अस्कत त्यो ओडण्यो हाडटात त्यो ताळण्यो हाडटात कळ्ळें गे हांव संपूर्ण म्हणूंक जायना न्ही गे हांव संपूर्ण म्हणूंक जायना म्हाका ताळण्योन येनात म्हाका ओडण्योन येनात हा हांव तशें म्हाका ताळण्यो येनात ओडण्यो येनात हांव फातर करना म्हूण कोणी म्हणटा बळे तो मनीस न्ही तो फातर कळ्ळें फातराक तशें जाता मनशाक तशें जायना जेजू घेवन ना ते ताळण्यो आयल्यो की ना आयल्यो पूण जेजू ताळण्यान बुल्लोय ना बुलोव ना कित्याक तो देव सैम आसो मनीस कळ्ळें की तो देव सैम देव तो ताचे ते ताळण्यो जैत व्हरोंक शकनात पूण आमी मनशां न्ही गे वय गे न्ही देखून जेजू म्हणटा कितले पटी बक्षीस जाय हा? 70 पोटी 7 न्ही 7च्या 70 पावटी बक्षीस जाय कित्याक बक्षीस जाय म्हळ्यार जेजू बरें जाणा मनीस मनीस अस्कत सैम आसो कळ्ळें देखून आमी कुमसार जाता वय गे न्ही वय कुमसार जाता हांव पाद्र्या म्हणटा आनी मुखार पातळ करिना गो वचून वय गे 1 म्हयनो जाल्यार परतो कुमसार येताय गे नाय येता येताय कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत देखून आमी म्हणूंक जाय परतून तेंत पातळ केलें गे शेम शेम पप्पी शेम म्हणूंक जाता जायना कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचें सैम तशें निसरण पडचें सैम पूण जाल्यारय देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा तसल्यांक हांव आपोवंक आयलां जेजू म्हणटा हांव आयलां तसल्यांक भाग्यवंतांक म्हजी गरज ना भाग्यवंतांक देवाची गरज आसा ना आसा ना तुका बरी भलायकी आसा दाक्तराक येताय तूं येताय येताय गेलो जाल्यार म्हणटा दाक्तर भलायकी बरी आसो न्हू गेलो जाल्यार दाक्तरा लागीं कितें म्हणटा दाक्तर चला कितें म्हणटा समासाय तकलेन समाय गे म्हण न्ही गे पुरो कुडीन समा आसा आनी तूं सामान आम जाता न्ही गे देखून न्हू भलायकी आसलो कोणी दाक्तरा लागीं वचना भलायकी नासलेल्यार मात हेचें दाक्तरा लागीं येती घरा बरा काजारां आपोवंक जेवणाक बरा पूण डिस्पेन्सरीक वखदाक वचना तशें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू आज आमकां आपोवंक येयला पातक्यांक देखून आमी पातकी म्हणल्यार वळखून घे जाय कोण पळय हांव पातक करना म्हाका कुमसाराची गरज ना म्हणटा बळे तो
पातक ओळखून घेना कळलें गे पातक म्हळ्यार कालें गोत्तू ना ताका आनी हांव पातक करता म्हणून ताका गोत्तू ना पातकांत आसा म्हणी ताका गोत्तू ना कळलें गे तुमकां कळो ना गे कळलं फादर तुमकां न्ही दिता गे ना फॅनां बंद करचे गे ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जर तर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेता आनी आमचे पातक सोम्या मुखार दवरता तेन्ना आमच्या पातकाची सर करता आमचे तावन धुवन वेतात आमी आत्मीक रितीन कुडीक तशेंच सगळ्या सैमीक रितीन आमी बरी जाता नितळ जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमचे पातक आमी ओळखून घे जाय हांव पातकी म्हणून हांवें ओळखून घे जाय म्हणजे पातक सोम्या मुखार दवरी जाय सोम्याची काकुळत मागत जाय देखून पातक नातलोलो मनीस कोणूच ना हर एकलो मनीस पातक करता पूण ते पातक ओळखूंक मोन नातलोलो मनीस आनी पातकाचें बोगसाणें मागोवंक तयार नातलो मनीस म्हणटा हांवें पातकच करूंक ना म्हाका पातकाचीच म्हाका बोगसाण्याचीच गरज ना तो त्या अहंकारी फारीचे वाबरी मागणें करूंक गेलो देवळाक न्ही गे एकलो सुंकागार आनी एकलो सुंकागार आनी एकलो जेजू आसतना जेजूक पळया न्ही जेजूचे बरी कोणी आसात की ना गे ना न्ही हां एकलो सुंकागार आनी एकलो आं फरीजेव मागणें करूंक गेले न्ही तूं कोण पातकी थंयसर सुकागर दोग जाण गेले न्ही वय तूं कोण पातकी थंयसर आं दोगी पातकी की एकलो पातकी दोगी पातकी पळया दोगी पातकी सुंकागारी पातकी फरीजेवी पातकी आनी हांगासर फरीजेव कितें म्हणटा कोण पातकी तो सुकागर हांव त्या सुंकागारा बरी न्ही तो पातकी हांव पातकी न्ही हांवें पातकच करूं ना हांव उपास करता मागणें करता दान धर्म करता रेतीरो करता नवें घेता न्ही गे आर्दनाच्या पोलाक तवळ तवळ वयता मागणें करता हांव पातकीच न्ही कोण पातकी तो पातकी तो इगर्जे घेना तो इगर्जेडे मात येता आनी थंय दोन पाटी चलता तो पातकी म्हणटा आमी कळ्ळें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमी पातकी म्हणल्यार ओळखून घेवया परिजवान कितें गेलें हांव पातकच करूं ना देखून म्हाका बक्षणाची गरज ना म्हाका कुमसाराची गरज ना जायते जाण आसात थोडे कुमसार जायना थोडे फावटी येतात हांव 5 वर्सां जालीं कुमसार जायनासतना म्हणटात हांव म्हळें तूं खंय सौदी आसलो ही ना फादर मागीर खंय आसलो गांवांतच आसलो खंय गोजनातल्यो गी आसले फादर कित्याक कुमसार जावं नाय फादर नातले गी आसले फादर पूण कित्याक 5 वर्सां कुमसार जावं नाय कित्याक 5 वर्सां पातकच करूं ना फादर 5 वर्सां मागीर आतां कितें आयलोय आतां बायलेन वच म्हळें बायलेन वच म्हळें कोणाची पदकां सांगूंक बैलेची पळया बरें हुशार एक्सपिरियन्स जाता आसले बरें सांगता बरें बरें भाग्यवंत कितें जावन दी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी आमी येता हांव पातकी न्ही तो पातकी ताचें पातक तुज्या दोळ्या मुखार आसा कोणाचें पातक ताचें कोण तो वा तें तो ती वा ती कोणी जावन दी बायल जावन दी कोण जावन दी कोणी जावन ताचें पातक तुज्या मुखार आसा हांव पातकी न्ही हांव भाग्यवंत पळया कीर्तन 50 म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 50 पळया 50 कीर्तन कितें म्हणटा 50 काकुळत म्हजी कर देवा कितें काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या थीर मोगान तुझ्या थीर मोगान तुझ्या वोड दयाळ्यान तुझ्या वोड दयाळे अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे पुसून म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तुदून काड म्हज्या गुन्यांवांचो म्हाका पुर्तून म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पातकांचो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यां हांव वळखून घेता म्हजे गुन्यां हांव वळखून घेता म्हजे पातक म्हजे पातक सदांच तुजे मुखार दवरता सदांच तुजे मुखार दवरता म्हळ्यार कोणाचें पातक म्हजे पातक कोण बरयताय कोण म्हणटा हें कीर्तन कोणाचें कीर्तन हें कोणाचें दावीदाचे दावीद दावीद कोण दावीद बाप्पू गी हा दावीद रायाचे
कोण हो दावीद हा दावीद रायाचे पातक कसले पातक केले दावीद रायानं ಗೊತ್ತು ಅವ ಸುಕ್ಕೋನ್ ವಾಟ್ ಸುಕ್ಕೋನ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿವ್ ನಂಗೆ ನನಗೆ ಈಗ जेचेडे दुसरे आयला घेऊ कसले पातक दाविदाचे एक खुनियेचे पातक आणि एक प्रद्वाराचे पातक कितें उरियाची बायल कळले तिचे नाव बेशिबा म्हणशी रे न्ही कसले बेशिबा कोणाची बायल हा कुरिया न्ही उरियाची बायल बेशिबा उरिया कोण मुनीस म्हाकाय गोत्ता मुनीस की हा उरिया कोण उरिया दाविदाच्या सैन्याचो एक सैनिक कळ्ळें आनी अमेरिका विरोध थंयसर झूज जावन आशिल्लें उरिया थंय झुजोन आशिल्लो राय हांगा माळी आसल्यार वॉक करनाशिल्लो बेशिबा भायर नाताना तिळण पळयता तिची सोबायाची कूड पळोवन पिसो जाता तिचे लागीं संबंध दवरता प्रद्वाराचे पातक 6 म्हयने गेले बेशिबा अगर बेस्त जाली ही खबर रायाक तिणें सांगलें आतां रायाची मर्यादा येता म्हूण सांगून रायान कितें केलें हा उरियाक हिकमतेन ती काणी हांव सांगूं वचना हिकमतेन जिवेशी मारलें आनी मारल्या उपरांत बेशिबा लागीं तो काजर जालो पळया आतां 2 पातकां दावीद रायाचे एक कुनियेचे आनी एक प्रद्वाराचे दावीद राय कितें म्हणटा म्हजी पातकां हांव तुजे मुखार दवरतां पळया हांव पातकी हांव नीच पातकी हांव खोटो पातकी म्हजे पातक तुजे मुखार दवरता पळयात दावीद राय म्हणटा पूण आमी कितें करता आमचे पातक देवा मुखार दवरूंक फाटी सरता दुसऱ्यांचें पातक दवरता कळ्ळें गे ना मायन कुमसार येताना सुनेची पातकां सांगची न्ही सुनेन कुमसार येताना मायची पातकां सांगची न्ही घोवान बायलेची सांगची न्ही बायलेन घोवाची सांगची न्ही भावान भयणीची सांगची न्ही भयणीन भावाची सांगची न्ही आपणाची पातकां सम्या मुखार दवरी जाय ही घडी बोट दोळे दांप्या म्हणजे मोगाच्या बाबडीन दोळे दांपा क्लोज युअर आयज तुमचे पातक सम्या मुखार दवरा सम्या सांगा दयाळ का कुळदार देव आसा आमच्या मध्ये तो म्हणटा तुम्ही पातक्यां म्हजे सरसी हांव आयला पातक्यांक भगवंतांक न्हय म्हाका तुमची गरज आसा येया म्हजे लागीं येया म्हजे लागीं म्हणटा जेसू आमी आयल्या आमच्या अर्द्याचेर हात दवरया दोळे धांपया हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या तिरमोगान तुझ्या तिरमोगान तुझे व्हड दयाळायेन तुझ्या व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे पुसून काड सर्वेस्परा म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तोदून काड पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हज्या पातकांतलो म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता वळखून घेता सर्वेस्परा म्हजे पातक आसा तशें म्हजे पातक आसा तशें सदांच तुजे मुखार दवरता सदांच तुजे मुखार दवरता म्हाका बक्षी म्हाका बक्षी म्हजे अपराध पुसून काड म्हजे अपराध पुसून काड पातकाची कथा पातकाची कथा धुवन काड धुवन काड सर्वेस्परा सम्या सर्वेस्परा तुझे सम्या पवित्र रगत तुझे पवित्र रगत म्हजेर शेणय मुजेर शेणय म्हजे पातकाची कथा म्हज्या पातकाची कथा धुवन काड धुवन काड सम्या जेजो सम्या जेजू तुझे पवित्र रगत
तुझे पवित्र रगत मुझेर सारय मुझे सरय तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्तानं मका धुवून नितळ करे काढून नितळ कर. तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्तानं तुझ्या अपराधाचे कथा तुझ्या अपराधाची कथा पुसून काढे पुसून काढ. मका नवो करे मका नवो कर. मका नितळ करे मका नितळ कर. भोगोस सम्या भोगोस सम्या. भोगोस सम्या भोगोस सम्या. दयदा कये जेसू पत्की सल्ल्या मुझेर तू पातकी जाल्या मुझे तू सुडकाला बये जेजू हस्क जाल्या माका तू दयदाकय दयदाकये जेजू पातकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकला बई जेजू हस्क जाल्ल्या परत एक पुढे दयदाकय दयदाकये पदकाची दुखदरा मुक्षणे मगा पातकी जाल्या तुमच्या भुरग्यांनी केलेल्या पदकांची सुडकाला जेजू हस्क जाल्ल्या माका कळे तांपा होऊन पडी परत एक पडी लो म्हणया दया दाखये जेजू पदकी जाल्ल्या मुझेर तू पातकी जाल्या मुझे तू सुडकाला बई जेजू हस्क जाल्ल्या माका तू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Uglab Jesu. Uglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Yeswe vandane. Yeswe vandane. Yeswe stotra. Yeswe stotra. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Uglab Jesu. Uglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मगर बहुत बड़ी नो आमचे जिवीत मनशांचे हेच्या पयले वचपांत भरपूर बयान आमी आयकतले हांव कशें आमी देवान दिल्लें जिवीत कोटें करून घेता हांव आनी ह्या संदर्भार सिरकसु ग्रंथ अध्यायी 18 वळू 8 वाचलें जाल्यार मनीस म्हळ्यार कितें मनीस म्हळ्यार कितें तो खंयच्याक उपकारा पडटा म्हणल्या विशीं सिराक भरपूर बयान थंयसर विवरिता तो 100 वर्सां जियेत जाल्यार तें वडसय कळ्ळें मनीस पण म्हणजे मोगाच्या बाबडीन व्हड व्हड रूख आसात कितले वर्सां जियेतात व्हड व्हड रूख न्ही गी हां कांय थोडे कासव आसात कांय कितले वर्सां जियेतात की पूण तशेंच म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मनीस 100 वर्सां जियेल्यार वडूसय पूण मनशाचें जिवीत दर्यांतल्या उदकाच्या एका थेंब्या बरी वारेवेच्या एका घडा बरी पूण हें जिवीत आमी सुफळ करीचे जाल्यार आमचे दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कितें करूंक आसा आमी देवाक थंयसर महिमा दिवनूच देवाक आमी वर्णूनच देवाची महिमा कामां करनूच आसा माड आसा पळय माड वता रे वयता तोल्टो माड जावं वा आमचो नाल्लाचो माड जावं पळयला की पळयला कितली वर्सां वांता म्हाका सांगूत तूं ना सुमार 50 वर्सां वाचत पळय गी वय पूण तो हरी एक वर्सा हरी एक मोडल जडयतना त्या मोडलाच्या मुळांत एक कात्रो दवरता न्ही गी कात्रो आसा की ना असा हां तो कात्रो कित्याक दवरता गे म्हळ्यार ह्या वर्सा हांव येदो आसलो
ह्या वर्सा हांव असो आसलो म्हणून चरित्र बरोवन 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 वयर येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. माड मात्र देखून माडाची प्राय कितली जावी येता पूण माडान बरयलेली चरित्रां खंयच्या वर्सा केदो आसुल्लो म्हणलें विवरण दिता. मनशाचें जिवीत इन द सेन्स आमी वता आसतना सोम्याक कसली महिमेची कामां आमी केल्यांत म्हणलें आमी बरोवन दवरून वचसे. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून असली कामां करी जाल्यार सर्वेस्पराचो आदार भोव गरजेचो. देखून किर्तन म्हणटा सर्वेस्परा तुंच म्हजो आसरो आनी तुंच म्हजें बळ. कितें म्हणटा? सर्वेस्परा तुंच म्हजो आसरो आनी म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें कोठें. सर्वेस्पर म्हजें खडप आनी कोटें. म्हजो सोडवंदार आनी म्हजो देव. म्हजो सडवंदार आनी म्हजो देव. म्हजें खडप हांव ताका शरण येतां. म्हजें खडप हांव ताका शरण येतां. म्हजी ढाल म्हजी डाल. म्हज्या तारणाचें शिंग. म्हज्या तारणाचें शींग. म्हजो बुरस. म्हजो बुरूज. म्हजो सर्वेस्पर. म्हजो सर्वेस्पर. किर्तन 18 म्हणटाय. किर्तन 18 वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सर्वेस्पराक आमी आमचें समर्पण करया. दोळे धांपया. सगळीं आमच्या आतांचेर अर्द्याचेर हात दवरया. सगळें आमचें समर्पण करया. आमी सोम्याचेर पातयेवन आसा. सिरकाच्या ग्रंथांत सांगलेले बरी आमी दर्यांतल्या उदकाच्या थेंब्या बरी. आमी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या एका रवेच्या कणा परी. जेजून म्हणलें आसा गिरबुजांच्या गिप्रास कितल्यागी वर्ती तुमी तुमच्या माथ्याच्या हर एक केस पर्यंत मेजून दवरल्यात. आमकां कळचें ना आमच्या माथ्याचे केस जडलेले पूण देवाक कळटा. तितली आमी देवाक मोगाची. देखून आमचें समर्पण करया त्या देवा लागीं. समर्पण कर. सगळी तुमची कूड माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुमची कूड तुमच्या आमच्या सोम्याच्या पांयां थळा समर्पिया. कुडीन तुमचें दूख आसा. कुडीन तुमच्या पिडा आसा. गॅस्ट्रिकाची पिडा, डायबेटीक, युट्रसाची वा गर्भकोशाची पिडा, हेवी ब्लिडींग, थायरॉइड, स्पॉन्डिलायटीस, हातापायाची गांठी दुखी, आर्थरायटीस, तकली पडापड, तोळे उलपोवचें, पट्टीच्या कण्यान दूख, अल्सराची पिडा, कॅन्सराची पिडा, किडनीची पिडा, दोळ्यांची दिसतना, कान वा समायकनांत, सोलोंक कस जातात, मुतीची पिडा आसा, टेन्शन, मस्त टेन्शन, डिप्रेशन आसा, रातीची न्हीद पडना, कितें केल्यार न्हीद पडना, मुतीक समाधान म्हणलें ना, कितें गिना समाधान, हें सगळें आसा. सोम्या समर्पी आमी. कुटुंब, तुमचें कुटुंब आसा, घर आनी घराणें सोम्या समर्पी ह्या वखदां. तुमच्या घरांत आसचीं भुरगीं बाळां, तुमचे आवय बापूय, भाव भयणी, तुमचें घरांत आसचीं जाणां, घर आनी घराणें सोम्या समर्पी ह्या वखदां. घरांत कुटुंबाची येयलो सोमी तुमचें कुटुंब आशिर्वादीत करूं दी म्हूण मागा. समर्पिया. कोण घरांत तुमकां स टेन्शन दितात, घरांत तुमकां कोण ना समाधान हाडटात, त्या मनशा सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया आमी. सोमी ताका आपणून दी, गुण करून दी म्हूण मागा. कोणाक तुमच्या कुटुंबांत विशेष मागण्याची गरज आसा, सोम्यान ताका आपणे जाय म्हणून तुमकां भोगता, सोम्या लागीं मागा आनी म्हणा सोम्या म्हज्या ह्या पुताक, म्हज्या ह्या धुवेक, म्हज्या ह्या न्हवऱ्याक आपूण सोम्या. कशें जाके वाका पडलें, माथे वाका पडलें, खडकारांक पडलें, पिडेकारांक पडलें, आयच्या दिसा म्हज्या घरांत म्हज्या ह्या मनशाक आपूण मागा सोम्या लागीं आनी सोमी खंडीत आपूण त्या वखदां. ताचें मन परिवर्तन जातलें, ताचें जिवीत नंतर जातलें. तुमी जायते पटी ताका आपयला न्हय ना की आराधना घे तो हें ना, ताका आपूण ह्या वखदां सोम्या आपूण टच
टच म्हणून मागा तो गुण करता. तुमकां कोण इजा दिता, तुमचे शेजारची वा दुस्मान कोण आसात, कोण तुमकां खंत दितात, बेजार दिता, तुमचें नांव फाड करतात, तांकां सम्या मुखार समर्पिया. ताचे वरवीं तुमकां न्हीद पडना, ताचे वरवीं तुमकां खंत जाता, बेजार जाता, जिवंक मोहन येना. समर्पिया त्या मनशाक, त्या व्यक्तीक सम्याक. समी आपणून दी, ताका गुण करून दी मागा. जायत्याक बक्षिल्लो समी ताकाय बक्षूं दी, तुकाय बक्षूं दी. कुरपेची जर बेसांवाचो पावस तुमच्या घरांनी वतू म्हूण मागा. ह्या वखदाक तुम्ही घरच्या वावरात समर्पिया. तो वावर तुम्ही करते आसात, ते वावर तुम्ही करते आसात, तो वावर जावं पुरो शिकपाचो वावर तुम्ही शिकून आसात, जावं पुरो तुम्ही दिसपडतो घरा करचो वावर, घराचें काम, कुजनाचें काम, दिसपडतें काम ते करूंक, जावं पुरो तुम्ही थोठांत तुमच्या कृषींत तुमचे बेळें वा कितें आसा रांदय तरकारी कांय करतात, गोरवां बसतात, दूध काडतात, दितात, सगळो वावर. जावं पुरो तुम्ही थंयसर ऑफिसान काम करतात वा संस्थांनी काम करतात वा परगांवांत ऑफिसांनी संस्थांनी वा भायर काम करतात, तांकां सगळ्यांक समर्पिया. थोडे बडी टेन्शन जाता, थोडे बडी धनी पुरपुरतात, थोडे बडी मॅनेजर गाळी दितात. थंयसर हांवें केल्लें काम थोड्यांक समा दिसना, थंयसर हांवें केल्लें काम थोडे बडी हेरांक तें थोपता, थंयसर म्हाका समाधान ना. त्या मनशाक तुमकां कोण दख दिता, कस दिता, त्या मनशाक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. ह्या वखदार आनी सोमी म्हणटा तुम्ही खंत करची गरज ना, भिवची गरज ना, आनी हांव तुमचे सगळे समस्ये परिहार करतलो, सगळे तुमचे कश्ट हांव सुटका दितलो. तुम्ही जियेतल्यार संतोषान जियेतल्यार म्हणटा सोमी. ह्या वखदाक समर्पिया. तुमचे घर घराणे कुटुंबाचे संदे समारे ऑफिस काम वावर सगळे समर्पिया, सगळे समर्पिया. सोमी ह्या वखदाक आपडतला तुमकां, आपडता. जेजो जेजो दाविदाच्या पुता ह्या सगळ्या भक्तिकां तुज्या पांयां तळ्या ह्या वखदाक समर्पिता हांव सोमी. जायते पिडेस तांगून केल्लो तूं, जायत्या आंधळ्या फांदळ्यांक दिस दिल्लो तूं, बरी बऱ्याकी दिल्लो तूं, कोडकारां नितळ केल्लो तूं, रडतल्यांक बुजयलेलो तूं सोमी. ह्या सगळ्या भाव भयणीक आपूण आनी गुण कर जेजू, आपूण आनी गुण कर, आपूण आनी गुण कर, अभिषेक्त कर तुझे पवित्र सत्तेन, तुझी पवित्र गुण करची दैवी सगत तांच्या शिरांनी वळोवन आशिर्वादीत कर जेजू. जेजू मागता हांव तुजे लागीं, आमी मागता हांव सगळीं तुम्ही दोळे दापा, तुमचे हात सोम्या मुखार उशेन धरा, मागा. हांव सांगले बरी मागा, तुम्ही मागा, रडर म्हणले बरी मागा, तुम्ही मागा आनी तुमचे मागणे आज सोमी आयकता, आयकता, आयकता. सोम्या जेजो मागा, सोम्या जेजो, सोम्या जेजो, तुमचो देव, तुमचो वस्त्र, तुमचो बरवसो, तुमचें दायज, तुमचें कडप, तुमचें बुरूज, तुमची सकत, तुमची जाणवाय, तुमचो संतोष, तुमची भलायकी, तुमचें समाधान. जेजो सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या इश्टा, म्हज्या वैजा, हांव तुका शरण येता, हांव तुका कल जाता, हांव तुजी स्तुती करता, हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. सोम्या जेजो म्हजे कश्ट, म्हजे पिडा शिडा, म्हजे खंत, म्हजे बेजाराय, म्हजे वळवळे, म्हजे नासमाधान, म्हजे कुटुंब, म्हजे कुटुंबाचे संदे, म्हजो वावर, म्हजी खंत, म्हजे बेजाराय, म्हजे दूख सगळे तुका दिता. सोम्या जेजो म्हाका आपड, म्हाका बरो करे, म्हाका आपड, म्हाका गुण करे, म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक आपड जेजो, गुण कर जेजो, आपड जेजो, आपड जेजो आनी हांव बरो जातलो, आपड जेजो आनी हांव गुण जातलो, आपड जेजो म्हाका समाधान मेळटलें, आपड जेजो म्हाका भलायकी मेळटली, आपड जेजो, आपड जेजो आनी हांव बरो जातलो, आपड जेजो आनी हांव बरो जातलो. म्हटल्यार आपण जेजो आनी हांव बरो जातलो, आपड जेजो आनी हांव बरो जातलो, आपड जेजो, आपड जेजो, आपड जेजो. हालेलुया. हातो मारया. हालेलुया, 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 हालेलुया. उलो मारा.
पवर्त उलो मला सोमी तुमच्या मध्ये असा पवर्त उलो मतल्या सोमी आता सणून गेली ना तुमच्या ते हेता होतो येता तुमका हरी एक लागा पडता वेगून धरता बेसामानी भरता या सोमी उलो मारा हालेलुया हालेलुया जेजो 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 चीज 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 येसवे दिवा येसवे जेजो जेजो सोमिया आपोड आणि गुणकर आपोड या सगळे भक्ती का तुझ्या पाया तळा समर्पित आहे सोमिया तुझी गुणकरची दैवी सगत त्याच्या शिरेन वळे तुझ्या पवित्र रक्ताने गवती तळकर तुझ्या नावांत का बरं कर सोमिया तुझ्या नावांत का आशीर्वादी आपोड आणि गुणकर टच 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 हील हाला शदला बला येसवे ಚೀಸ್ ಆಪಡನಿ ಗುಣಕರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿರಸ್ತರನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಳದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಆಪಡ್ ಜೇಸೋ ಗುಣಕರ್ ಈ ಗುಣಕರ್ची देवी सगळ्याच्या शिराशिरवळे जे पवित्र रक्तातून निघते सर वाईट सिद्धते पुढे सिद्धते देव सर नंद दंड नगरीवार आपोड आणि गुणकर हाला शदललल हाले टच हील असतो हालेलुया तुझे नाम पात येता तुझे राव पात येता जेजू मोगला तुझे राव पात येता जेजू मोगला कष्टाची मोडा मुझे आया वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगला तू मोजोई इस्मोगासो हरी गजे माका पावसो तुझे राव पात येता जेजू मोगला तुझे राव पात येता जेजू मोगला कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगला हालेलुया अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू शदला बला बलंदलललैया हाला येसु जेजू हालेलुया आमच्या हाताचे तकलेचे दवरया सगळे आमच्या हात तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून आम्ही मागया आमचे तान पयस केल्लो आमचो पवित्र आत्मा आमचे ते फाटी येवं दी आमकां आपल्या कुरपेन आनी शक्तीन बरोवन दी म्हण मागया हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हाका सणून गेल्ल्या पवित्र आत्म्या म्हजे थंय फाटी ये म्हजे थंय बिडार कर म्हजे थंय राव पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या रक्तांत ये म्हज्या रक्ताच्या कणाकणांत ये म्हज्या जिविताच्या सगळ्या गणितांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या घरांत ये म्हज्या कस्तांत ये म्हज्या वावटींत ये भलायकी दिवंक ये संतोष दिवंक ये समाधान दिवंक ये कृपेन बरोवंक ये शक्तीन नेटोवंक ये आशीर्वादांनी बरोवंक ये संतोष दिवंक ये समाधान दिवंक ये जैत लाभोवंक ये फळांनी नेटोवंक ये देण्यांनी बरोवंक ये हे पवित्र आत्म्या 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 ओडल्यान हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेचेर हात दवरा तकलेचेर हात दवर निरंतर उलो मारा तकलेचेर हात दवर उलो मारा हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावाने पण तुझी गुणकाची दैवी सगळ्याच्या शिराशिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्ताना करी तळ कर पवित्र आत्म्या त्यांच्या बुकल्यावर तुझा वाट दाखय पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर ते संरक्षण कर पवित्र आत्म्या त्यांच्या बुकल्यावर तुझा संगात दे त्यांच्या पवित्र आत्म्या त्यांच्या भीतर राहून बोलाय की संतोष समाधान संकट बघू करे त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभ पवित्र आत्म्या आपडाने गुण करी टच टच अँड हील हील हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या तकलेच्या रद्दावर या तकलेच्या रद्दावर या डोळे दंपा इगत चरण पवित्रात्म्या देवोनिये मुझे तै तू रावोगे पवित्र आत्म्या देवोनिये मुझे तै तू रावोगे उजवाड तुझो पाकोगे मुझे तै तू जियोगे उजवाड तुझो पाकोगे मुझे तै तू जियो परत एक पुढे म्हटल्यान पवित्र आत्म्या देवोनिये मुझे तै तू रावोगे उजवाड तुझो पाकोगे मुझे तै तू जियोगे अर्गांदुका सुमियान जेजो निष्ठा तू अर्गांदुका सुमियान जेजो उगलाब तुका सुमियान जेजो आराधन तुका सुमियान जेजो वंदन तुका सुमियान जेजो ओडल्यान वंदन तुका सुमियान जेजो हालेलुया 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 सुमिया सोनभोग जालो जाल्यार सुमिया दोन ताळयो जोरान ओडल्यान जोरान तू बार ताळयो सुमियाक वळान ताळयो सुमियाक Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया आम्ही दिमे गेल्या समयासो आशीर्वाद घेऊ खूप गव्या गीत येत्या वडास क्रमेत ये देवोडा सक्रामेता सास्तमन करूया पूर्विल्या त्या रूप ओला नव्यो रीती आधार्या सोलवण वेच्या अस्कत विस्म्या भावार्ताचे बोटिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावाटना प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदां आमचे देम बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक देन आमकां मान करूंक फोव कर अशें आमची पातकी जिवीत वळखून पातकाचे मोक्षणे मागून तुझ्या ताव निरंतरी बेसांवां जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
उभी राहूया. सदैव जावन सोम्याचें नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावन सोम्याचे नाव तीन पोटी ओटल्यान सांगत आम्ही म्हणूया. सदैव जावन सोम्याचें नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावन सोम्याचें नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावन सोम्याचें नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावन सोम्याचे आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावन सोम्याचे आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावन सोम्याचे सदैव जावन सोम्याचें नाव. आता आणि सदा हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. वो भक्तीपणांत आराधना म्हणटिली जाल्यार मिसाक आमी तयार जावया. बसया आनी मिसाक तयार जावचें. उतर तुझे ऐको का शेता सोम्या तुका घेव कावला लेता वेदी सशिये तुझ्या जीवनात भाग येता सोम्या तुझे तया एकवटा नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या रट माका नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या रट माका. मुघल भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे इरादे ते सांव घेवन येमिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी हांगासर आयल्यात. ती सर्व ते सांवां बाळू जेजूच्या पांयांतळा समर्पण भक्तीन येमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश करून आमी मागया. तशेंच विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागता आसतना सगळीं आमची ते सांवां समय मुखार दवरया. हांगासर जायतीं ते सांवां आसात. आयच्या दिसा 82 वर्सांचो जल्मादीस आचरण करच्या वक्ता अंजेलीन मार्टीस 82 वर्सांचो जल्माचो दीस आयच्या दिसा आचरण करता. ह्या वक्ता देवा अर्घ सावन मीस भेटयतात गिलबर्ट मार्टीस आनी कुटुंब कार्मेल वाडो. तशेंच देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्घ सावन मिसाचें बलिदान भेटयता. विल्मा आब्रेव, मिरा रोड, मुंबय. ह्या इरेद्या बसोत आमी मागया. आमा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोय आसो. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हाच्या सुवातेंत जेजू पातक्यांक आपोवंक आयलो. ताका जाय दया आनी बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवपाक घेवंतांक न्ही. असल्या उतरांनी आज पातक्या मनशाचें जिवीत परिवर्तन करच्या उद्देशान आयिल्लो जेजू ताचे लागीं येवंक, जेजू सवय बसोवंक, जेजूचे शिकवण आयकून आमी परिवर्तन जावंक आनी बरें जिवीत जिवंक आपोवणी दिता. ह्या उतराकाल एक खरें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. एकडी परतोळे दांपया. आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळ जेजू तुजें उतर पातकी जिविता पाठ करूंक आपोवणी दिता. पूण जायते पोटी आमी तुजें उतर आयकोना. पातकां दस पडल्या हांव, पातकां सत मेल्या हांव, पातकां दस आसा हांव. पातक केलां म्हणलें आमी कितेंक समजोवन हांव ह्या मुखान तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापर मोक्षाने मोगोर म्हणटा हांव सोम्या. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दये सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा जेजू म्हाका जाय दया आनी बलिदान. जायते पटी दया दाखोवच्या पाटी सरल्या हांव सोम्या.
मोगाच्यो कुरण्यो करच्याक पणीसरल्या राग मसूर द्वेश म्हणल्यार जिवितांत जिवन जायत्यांची मनां दुखयलेलीं आसात. पश्चातापून बोगसाने मागोन म्हणटा हांव सोम्या व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दये सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. भगवंतांक वैजाची गरज ना, पातक्यांक पिडेस्तांक वैजाची गरज आसा म्हणून तुवें. आमी पातकी, आमकां देवाची गरज आसा पूण आमी नेणा जाल्या. आमकां देवाची गरज ना म्हूण बोगलें आसा. देखून तुजे लागीं येवंक हांव सोम्या. ह्या मुखान तुका आमी दूख दिल्लें आसा. आमकां बोगशी, आमच्या कुटुंबाच्या बोगशी, भुरग्यां बळां बोगशी, म्हजेर आनी सगळ्या संवसाराचेर तुजी काकूळट दाखय सोम्या. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दये सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवाकू सगळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीचा राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्या बसनार. आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र संगाती. देवाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पुरी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया एकडी बोरदोळे तांबी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा बाळो जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता. आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या हे देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. दुबळ्यांक पांयांतळां मुस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांस करूंक सोदतेल्यानो हें उतर ऐका. तुमी म्हणटात आमी धनी विकच्याक आमस केदना सरतली. आमी गोव विकऱ्या घालच्याक सब्बात केदना समतलो. आमी माप उणें करतल्या आनी मोल चडयतल्या. फटकिऱ्यो ताकड्यो वापरून फसयतल्या. रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकतीं घेतल्या आनी वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकतीं घेतल्या. गोवांचे मोल पर्यां विकून आमी दुडू करतल्या. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर देव.
हांव दनपरांच्या वेळार सूर्य पडसो करतलो आनी दिसा उजवडा सगळी पृथ्वी काळोखां भरतलो. तुमचे उत्सवाचे दीस हांव रुदनाचे दीस जायशें करतलो आनी सगळीं तुमचीं गितां विळापाचीं गितां जायशीं करतलो. हांव तुमच्या पेंगटा गोणी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बोटक्यो करतलो. एकल्याच पुताच्या मरणा पसत रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो आनी भोव कडसणेचो दीस कसो तो सोंपतलो. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचे दुकोल धरतलो. लोक बुकयतलो पूण जेवणा कणाक न्हय. लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगात सर्वेस्पराचें उतर आयकूं. दर्यातावन दर्या पर्यंत तीं लकून लकून वेतलीं. उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत तीं भोंवतलीं. सर्वेस्पराचें उतर तीं सोदतलीं पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. उंड्या वरवीं मात मनीस येना भागर देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो येता. उंड्या वरवीं मात मनीस येना भागर देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो येता. ताची नियमां विश्वासून पाळून सगळ्या काळजांत तुका स्वता ती सुभागी. सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका हांव सोदिता आसां. तुज्या उपदेशांतां पयसोरो म्हाका सोडिनाका. उंड्या वरवीं मात मनीस येना भागर देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो येता. तुज्या विधी नियमांक आशे म्हजो आत्मो सदांच करगता. वय विश्वासीपणाची वाट हांवें विसरून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्या. उंड्या वरवीं मात मनीस येना भागर देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो येता. हालेलुया 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 हालेलुया. Ia मुझे सरसी सुमेस तुम्ही कस्त तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजूतून मुखार चलत वेता. जेजून सुंक्या गांठ्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्यार देखलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना
साबार सुकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवे पंक्तीर बसले. हे फरिजावांनी पळयले आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुकागारा आनी पातक्या सांगाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बाळू जेजूच्या भक्तिकानो, देवान मनशाक रचलो आनी त्या मनशाक देवान कितें म्हण नांव दिलें? देवान मनशाक कितें म्हण नांव दिलें? आदाम. आदाम आनी एव म्हण नांव दिलें. ह्या आदाम आनी एवेक देवान कितें दिलें? आशीर्वाद दिले. आशिर्वाद दिलो आनी कितें म्हळें? वाडा आनी सडा संसार बरो. वाड आनी सडा संवसार बरा म्हळें. आनी अशें ह्या मनशाक रचनेचो मुकुट कसो रचलो, पूण त्या मनशान देवाक सांगा दिवच्या बदलाक कोणाक सांगा दिलो? सैतानाक. कोणाक? सैतानाक. देवसाराक सांगा दिलो. ह्या आदांवची आनी एवेची संतत, आदांव एवेची संतत वाडली. न्ही कोणा मारिफात वाडली? कोणाची संतत? आदांव आनी एवे मारिफात फुडें गेल्ली ती संतत कोणाची? कोणाची संतत? अब्रामाची. आदांव आनी एवेक कितले जाण पूत आसले? कितले जाण पूत आसले? दोग जाण पूत. कोण मेलो कोण उरलो? आबेल मेलो, कायन उरलो. आबेल मेलो, कोणें ताका जिवेशी मारलो? कायनान जिवेशी मारलो. कोण उरलो? कायन उरलो. कायन उरलो. कोणाची संतत ती? कायनाची. कायनाची संतत. बरी गे कोटी. हा कोटी. तुम्ही कोटी. तुम्ही कोटी गे? नाही आम्ही नाही, काय तुम्ही कोटी कोटी म्हणे. कायनाची संतत कोटी संतत मुंदासून गेली. देवाक क्रोध आयलो आनी देवान संवसाराचेर कितें धाडलें? शिराप. कितें धाडलें? नोयेच्या काळार पावस. वावर धाडलें. बुडतुगोल आयलो, सगळीं मेली. कोण उरलोय? नोयेचें कुटुंब. आनी हे नोयेचें कुटुंब क्रमेण वाडत गेलें, कोटेपणान बुडलें आनी देवाक राग आयलो. देवान कितें केलें? लोताच्या काळार उजासो आनी गंधक असो पावस आयलो. कसलो? उजासो आनी गंधक असो. आनी सगळे मेले. आनी कोणाचें कुटुंब उरलें? लोताचें कुटुंब उरलें. ताच्या उपरांत देवान अब्रामाक भास दिली आनी मुखार हांव संवसाराचो नाश करचो ना. हांवें तुका दिल्ल्या भासेक आकाशार एक दोणो दिश्टी पडटलें. दोणो म्हळ्यार कितें? कामना बिल्लो. कामना बिल्लो. रेनबो. केलें? रेनबो. रेनबो म्हणटा. रेनबो. रेनबो. रेनबो म्हळ्यार एक बिल्लो. एक बिल्लो. रेनबो कळ्ळें की? विविध कलराचे. तें ताका मस्त विशय आसात. पूण आसूं म्हज्या आनी तुमच्या ह्या सोलाराचो हे कराराचो गुर्तू जावन आकाशार एक दोणो दिश्टी पडटा. पडटा गी दोणो? पळयलां गी? पळयला. केदाळा पडटा? पावस येता. वत आनी पावस येताना. पावस आयिल्ल्या वेळार सुर्याची किरणां रिफ्लेक्ट जावन थंयसर 7 कलरांचे एक दोणो पडटा. एक दिश्टी पडटा न्ही गे? एक कामानू न्ही गे? हां. तवळ आमी कितें म्हणटा? कोल्याक आनी कुल्ली एक काजर.
हा काजर तुवें केला हिंगे अरे शेट आपाक काबळ्या कोणाक रसले आनी गोतूना कोल्याक आनी कोली एक काजर घे कोल्या आनी कोली म्हळ्यार कितें कोलो आनी कोली म्हळ्यार खंयचो कोलो आनी कोली हा रानांत आसलो कोलो खंयचोय कोलो जाता आंब्या रुखाचोय कोलो जाता आनी सुकुल्ली कोली जाता कोल्याक आनी कोलयेक कळ्ळें गे तो रानान कुकू कुकू करता तो कोलो कुंकडांगरचो कोलो म्हणून चिंतले तुमी कुंकडांगरचो कोलो मेळटाय धरून काजार करूंक मेळटाय हां तो मेळना ताजी वास मात मेळटा तो मेळना पूण कोल्याक आनी कोलयेक म्हळ्यार आंब्याचो कोलो जाता काजूचो कोलो जाता खंयची जाता कोलो आनी कोली तरणाटो आनी म्हातारो दोगांकी काजार करचें कळ्ळें गे बाल्य विवाह म्हणटात पयले म्हाताऱ्याक आनी तरणाट्याक दोगांक काजार करचें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ताचे उपरांत संवसाराचो नाश जालो ना पूण मनीस खोटेपणांत वाडत गेलो पळया मनशाचें खोटेपण इतलें जालें की मनशान संपूर्ण रितीन देवाक सांडलो कोणाक सांडलो देवाक सांडलो आनी कोणाक वेंगलो सैतानाक देवसाराक कोणाक देवसाराक वेंगलो कोणाक देवसराक वेंगलो आनी ह्या मनशान कोणा खातीर जिवंक सुरू केलें देवा खातीर की ताचेच खातीर हा ताचेच खातीर मनशान जिवंक सुरू केलें आतां ही मनीस कोणा खातीर जियेता हा ताचेच खातीर जियेता बड्या इतले प्रवाद येवन गेले जेजू येवन गेलो देवाचें उतर आमच्या हातान दिवन गेलो जाल्यार तें बगलेक दवरलां वर्साक एक पटी कळ्यान सोजेलो घालता तूं ते इंत राव हांव म्हज्या इतल्याकच आसता तूं तुज्या इतल्याक राव हांव म्हज्या इतल्या रावता म्हाका डिस्टर्ब कर नाका म्हणटा आनी कोणा खातीर जियेता हांव आमचे खातीर हा म्हजे खातीर कोणा खातीर आमचे खातीर म्हजे खातीर कोणा खातीर म्हजे खातीर हा म्हजे खातीर जियेता हांव पळया म्हजे खातीर जियेतना संवसाराचो स्वार्थ म्हजे भितर येता कितें येता संवसाराचो स्वार्थ संवसाराचो स्वार्थ म्हजे खातीर म्हजे भितर येता हांव स्वार्थी जाता हांव स्वार्थी जावन इकमो त्यो करता कशें कशें हांवें वयर येवचें पळयता हांव सगळ्यांक गुड्डोन वयर येवचें पळय की दोन संगती आसात वयर येवंक एक सगळ्यांकी सांगाता घेवन वयर येवेत पळय की दुसरें सगळ्यांकी गुड्डोन वयर येवेत खंयचें बरें सगळ्यांकी सांगाता घेवन हा सगळ्या सांगाता घालून वयर येवचें बरें सगळ्यांक गुड्डोन आपण एकल्यां वयर येवचें बरें न्ही बरें न्ही तें बरें न्ही सोमी सगळ्यांक सांगाता घेवन वयर चडलो तो म्हणालो हांव वेता थंय तुमी येवंक जाय हांव वेता थंय तुमी येवंक जाय देखून हांवें तुमकां संगती सांगल्यात हांव फुडें वेतलो बापाच्या घरा हांव ती कुडां तयार करतलो म्हळ्यार हांव तुमकां घेवन सडटलो देवसा तशें म्हणना कितें म्हणटा तुमकां गुड्डोन हांव वयर सडटलो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आयच्या पयल्या वाचपांत स्वार्थी मनीस संवसाराचो मनीस आपणा खातीर जिवनचो मनीस हाच्या पयल्या वाचपांत आमोसाच्या प्रवादाच्या पुस्तकांत कितें म्हणटा दुबळ्यांक पांयां तळा मस्तितलो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतल्यानो पळय हांगा आयका पळया आमी देवाची भुरगीं जावन जिवंक जाय सैतानाची न्ही देवसाराची न्ही आमी कोणाक गुड्डोवन मस्तोन वयर येवंक नजो सांगाता घेवन वयर ये जाय पूण हांगासर समा आयका देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दुबळ्यांक पांयां तळा मस्तितल्यानो देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतल्यानो हें उतर आयका हें उतर आयका तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केन्ना येतली कळ्ळें थोडे पोटी तुप्यांतलें भात भायर काडचे जाल्यार आमास हे फुडें काडनात काडटात ते आमास सरल्या उपरांत काडटात आज आमास गोताय आज आमास ऐसो दीस आमास आमास म्हळ्यार काय गोताय अमावास हा आमास म्हळ्यार थोमास न्ही चंद्र थोड्या थोमास थोड्या मास मात उडास कितें म्हणटात चंद्र
अमास म्हळ्यार कितें आज काळोख आज राती उजवाड ना न्यू मून म्हणटात काळोख कळ्ळें उजवाड ना अमावास आनी अमास बरी की पाड बरी की काळोख केदाळे बरो आहे बरो न्ही काळोख पाड देखून अमासे फुडें खंयचेंय काम करनात अमासेक बरीं कामां जाता ते जायनात अमासेक बरीं काजारां करनात आमची उरली भाव भयणी कित्याक म्हळ्यार अनकार अमासेक पास्कांचें फेस्त आचरण करता ते करनात पास्कांचें फेस्त आचरण करनात अमास उजवाड न्ही अमास काळोख पुनव आसा फूल मून पुनव कितें म्हणटा हांव ताका पूर्णिमा बेळदिंगळू पूर्णिमा उण्णिमे ओके थंयसर कितें आसा म्हळ्यार आमची क्रिसमस जावं दी आमचे पास्कांचें फेस्त उजवाडाचें फेस्त न्ही गे उजवाडांत कोण असो उजवाड कोण असो उजवो जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराची उजवाड जाय उजवाड पळया देखून मनीस चिंता आमी दानी विकच्याक आमास केदाळा सरतली आमास केदाळा सोंपतली आज आमास जाता फाल्यां तावन विकयेत कळ्ळें की तूप युक्तें करयेत गोंव विकरापा घालच्याक साब्बात केदाळा सोंपतलो साब्बात दीस खंयचो जाणा तुमी शेनवार न्ही गे त्या दिसा कांय काम करूंक ना साब्बात सरल्या उपरांत कितलें काम करीत पुरो शुक्राराच्या सांजे पर्यंत कळ्ळें पुरो करयेत आमी महापुणे करतले हांव आनी मोल सोडयतले हांव महापुणे करचें न्ही गे पयल्या ताकड्यो आहल्यो अंगडेन गोत्ताय तुका ओडल्यो ताकड्यो तांदूळ एक पातो रंगा न्ही गे मागीर ताका ओडली चेन न्ही न्ही अंगडी केदाळ गेल्या ताकडी शीत आसताली न्ही गे शीत आसताली हांवें थोडी हेचे हांव पोखरी भुरगो हेचें हांवें फातर काडचो कळ्ळें फातर काडटाना वतायलें ना म्हणून ताणें आबारलो ते अंगडीन ताणें म्हाका आडुकलांत मारचें हांवें म्हणचें ताकडी समार रावता की ना ताकडी रावता घालता तुमच्या मांड्याक नोंडोचें कळ्ळें की ताकडी शीत आनी ती काडली जाल्यार सदां अशीच आसता अशी कितें म्हळ्यार एक 10 ग्राम उरलें जाल्यार किल्यान ते 100 ग्राम जालें न्ही गे थोडें निघालें करचें ताकडेच्या पोंदा आयस कांदा दवरचें 1 किलो खाण गेलें जाल्यार 200 ग्राम बुसका गेलें गोविंदा नंतना पळया अशें मनीस पापाच्यांक लुटता महापुणे करता आनी मोल सडयता पळया अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पयलें घरांनी कुट्ट्यांनी दूद दितालें न्ही कुट्ट्यांनी पळयलें यो बो कुट्टें म्हळ्यार एक तेंबो सोडोवंक ना कळ्ळें की आत काम चाल्यार तूं दिनाका सायब हांव दिता म्हणजे आत म्हळ्यार सुमार फोडटा न्ही सकयल आत काम चाल्यार थोडें तें दूद सकयल पडटा न्ही पोर एक फावटी हांव एका हॉटलाक गेलो एक च्या पिया म्हणून जर पावस येता एकलो च्या पिवंक बसला म्हज्या मुखार ताणें च्या हाडली तांदूळ 2 गोबळे आसा एक ल्हान रुंद असो एक बारीक लागून गोबलो न्ही गे तो मनीस आत पयलें कामता ताचे तो मनीस एक फावटी च्या अशी ओत्ता नाका ओत्ता अशी ओत्ता हाका ओत्ता कळ्ळें की ताणें कितलो म्हजी सगळी उनून च्या पिवन जाता पर्यंत ताणें अशें ओतून तारलो लास्ट ताका मेळ्ळ्या एक ल्हानशी एक गोट मेळूंक ना पुरो सिंपल्या च्या मागीर वत्ता बा मागीर आंकर पिवन गेलो च्या इल्लीशी पुरा मेजार तितलें वचचें ना न्ही थोडे फावटी आत कामतात कांय करूंक जायना न्ही गे आनी थोडे फावटी आमच्या मालगाडीन दूद दिताना कांपून दिवचें एक तेंबो सड पडोंक ना तेंबो एक सड पडलें जाल्यार तुका एमकोणूच देखून हमान दिवचें आनी थोडे फावटी आमकां तांदूळ आनी नातल्यार एकामेका वचून तांदूळ हाडटाल्या न्ही गे थांब्याचो सेर आसतालो थांब्याचो सेर त्या सेरान मागचें पडचें कापचें कापचें मोदी साहेबीन तोशें म्हणी त्या नमुने कापिना आमी कापचें ते कापतना घालें बोटिले मुन्न कापचें मदें इल्लो पोंड पडटा 4 तांदूळ लाभ पळय तुमी आसता तुमी तें तशें करताले दिसता न्ही गे आसूं दी कोणी आतां करना कितें जावं दी वय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो फटक्यो ताकड्यो वापरून आमी लोकां फसयता फटक्यो ताकड्यो मासाच्या अंगडी कुंकडाच्या अंगडी न्ही गे सामानाच्या अंगडी फटक्यो ताकड्यो आतां बरें डिजिटल येयल्यात
आतां कळना पयले तशें नासलें देखून ऑफिसार पुरो येवन ताकडे लेख करताले सील घालताले ताकड्यांक पुरा आं रुपें दिवन दुबळ्यांक विकतीं घेतले हांव वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकतीं घेतले हांव आमी थोडे फावटी वोट आनी पुरो आसतना बळे कापडां दितात कुक्कार दितात आनी काले दितात बाटल्यो दितात आनी काले पयशे दितात आनी सगळ्या लोकांक खाण घेतात आनी वोट घालयतात बीन जातात अनितीचे मनीस अनितीचे अन्यायाचे मनीस देव खांटाळटा तसल्यांक खांटाळटा कित्याक नितीन तुका जिखोवंक जायना अनितीन तूं जिखताय गोवांचो पोल पर्यंत गोवांची भाताची पोल पर्यंत विकून दुडू करतात गोवान भाताची पोल पळय न्ही कोणी एकलो पोल आसता न्ही तांदूळ ना तांदूळ तो पोल खंयच्या वापरची रान्नी उजो पेटोवंक कळ्ळें गे भातू करतना भाता पोलूत घालची भाताची पोलूत घालची व्हडले व्हडले बाणे लावन बाणां लावन उजो पोलूत अशें उडोवची कोता तुमकां व्हडले बाणाले आसता त्या बाणाल्यांत कितले मुड्यांचे भात आसता कळ्ळें गे आनी थंयसर व्हडली रांदण आसता आनी आतां पुरा मिशिनार ऑटोमॅटीक पडटा पयले आतां वाऱ्यार एरांत कंप्रेसरांत पडटा पयले आतांत उडोवचें आसली आतां म्हजो आन थंय आलांगार आळवाच्या मिल्लांत काम करनासलो त्या वेळार म्हाका थोडे फावटी आपूण व्हरतालो पोल उडोवंक फुल्ल उडोवची उडोवन पेटोवन आसता उजो खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ही गत मनशाची एक सेर पोल पर्यंत दुसऱ्या दिनांत एकल्याच्या घरा मस्त टिंबर आसलें टिंबर ताच्या घरा टिंबर असो पावडर आसलो कळ्ळें वताने रुखाचो पिठो आनी थोडे फावटी किसूळ घाल्लो पिठो कोण एकली बायल मनीस आयली आनी म्हणाली म्हाका एक दोन गुणयो म्हाका किसुळीचो पिठो दी घरा रांदूंक कळ्ळें गे आनी तो मनीस म्हणालो 200 रुपया जाता 2 गुणयांक कळ्ळें उडोवची 200 रुपया जाता पण म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो ती विकून पर्यंत आमी दुडू करी जाय आमी वयर जाय माळयेचें घर बांदी जाय आरामाय रावो जाय पूण न्हीद पडना कितें करचें मागीर रेतीर दावो जाय पळय म्हज्या मोगाची मनशाची गत तशी देखून त्या दिसा कितें जातालें पळय सर्वेस्पोर देव उलयता हांव दनपाराच्या वेळार सूर्यो उदेसो करतलो दनपाराच्या फरा सूर्यो पडोसो करतलो दिसा उजवाडाक सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशे करतलो आनी सगळीं तुमचीं गितां विळापाचीं गितां जायशीं करतलो हांव तुमच्या पेंगटाक गोणी मानतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बोकडयो करतलो बोकडयो म्हणा कोताले बोडक्यो करतलो तुमच्यो तकल्यो तासून बोडक्यो म्हणा कोताले बोरमंडे मिरिंडा त्यो करतलो आनी एकल्या पुताच्या मरणा पासून तुमी रुदान करतल्यात म्हणल्या कशें जालें तशें जाल्यार मनीस म्हणजे संवसाराची खोटेपण इतलें वाडतना देव कितें करता तुमी जाणात 2020 कितें जालें 2019 आनी 2020 कितें जालें कितें आयलें पुरो जालें कोरोना आयलें कोविड-19 आयलें न्ही गी सगळो संवसार खंय म्हणी बंद जाल्लो आसा गी सगळ्या संवसारांत इगोर्ज्यो पडल्यो आनी दिवळां आनी खंयचीं बंद जाल्लीं आसात गी अमेरिकान तशें हांगा एकच साणें सगळ्यांनी बंद कांयच ना मनीस सगळो घरा भितर तुमची काजां ना सोमाणां नात कांय ना संभ्रम नात वय गी खंय म्हणी आसा गी जयलतमस जालां गी चरित्रेन जावंक ना आनी तें आमच्या जिवितांत घडलें आमी भितर बसल्या 40 दीस 2 म्हयने 3 म्हयने भितर बसल्या एकल्या दोगा तेगांक जण काजराची कार्य चलयलीं कुटुंबाची नात संबंदाची नात इश्टां नात मित्रां नात कांय नात एका रितू सणकर कायले रेशन जायचे जाल्यार तांणी सोडलेल्या वेळार एक घंटो 2 घंटे 3 घंटे रावन लयनी रावन ते वतांत रावन रेशन हाड मेळ्ळेले जाताले मेळ्ळी रांदय जाता मेळ्ळी मासली जाता मेळ्ळे तांदूळ जाता खंयचें जाता असली परिगत आयली आनी आमी कश्ट लेवंक येना जायते जाण रुदान करूंक लागलीं जायते जाण मरण पावले आनी म्हज्या मोगाच्या बावडे सगळ्यांनी विळाप करूंक सुरू केलो तसो जाल्यार रुदानाचो दीस येतलो म्हणून देवान बसयलेलें पळया तें जारी जालें जाल्यार ही मनीस भूत शिकना पुर्तुगाल आयली उज्या सुगंधा कसो पावस आयलो जायते बडी इस्रायलाक बेबिलोनाच्या असिरियाच्या त्या बंदड्याक व्हेले जायते बडी असली मारीची पिडा आयली खरगां आयली जाल्यार मनीस बदलोवंक ना मनीस तसोच उरलो पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
देवाचे उतर आमकां धैर्य दिता आनी म्हणटा तुमच्या रुदानाचे दीस ते आयलेले, भोव कोश्टणाचे दीस आयलेले, ते सोंपतले, ते सोंपतले, ते उरचे ना. कोरोना उरले, आमी उरले की ना? दीस फाटी आयले की ना? कित्याक फाटी आयले पळया, कित्याक फाटी आयले? आमी देवाचेर विश्वास दवरलो. सगळो लोक आशेलो पळया वय येतले ते दीस उलयता तो सर्वेस्परो, त्या दिसांनी हांव देशांचेर दुकोळ धाडटलो, कश्ट धाडटलो, लोक बुकेतलो. आमी बुकेले ना त्याला, लोक बुकेतलो पूण जेवणाक खाणाक न्ही, लोक तान येतलो पूण उदकाक न्ही. बगर सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक तुमी बुकेल्यात गी, तान येल्यात गी ना कोरोनाच्या काळार? ना गी ना. हां ती नांव ना कालें करचें, तांकां देवाचें उतर नाका आसून सत्य सांगतात मात कितें जावन ती तुमकां बोगसाणें आसा. मगाच्या भाव भयणीनो, लोक देवाच्या उतराक बुकेलो आनी थान येलो. जायत्या लोकांनी ही गरजो बंद जाले जाल्यार मोबायलां उक्तीं गेलीं, मोबायलां देवाचें उतर आयकलें. आनी आतां कोरोना उपरांतच न्ही मोबायलार सड्ड पळोवचे लोकांनी वय गी, वय ताचे मागणें हाचे मागणें, ताची मिसां हाची मिसां ताची मिसां. एका दिसा 10-12 मिसां आयकलीं, कितल्यो रेतीर आयकल्यो, कितली जागरणाची रात आयकली, पुरो जाता? पुरो जायना. आतां देवाच्या उतराची रूच सडल्या गी ना? सडल्या गी ना? पयले कोरोनाच्या पयले तुमकां देवाच्या उतरा विशयान तितलें गोत्ता आसलें सांगा? कोरोना उपरांत आतां चड देवाच्या उतराची माहीत मेळ्ळ्या गी ना? समजणी मेळ्ळ्या गी ना? आतां जायतो लोक देवाच्या उतरा फाटल्यान थंय हांगा धांवता गी ना? पयले धांवतालो पयले रेतीर लोक येतालो येनातलो. आतां आयला कित्याक म्हळ्यार त्या कोरोनान बुरशी गेल्या देवाचें उतर आयकून. वय गी न्ही? पोटी जाल्यार पोटी म्हूण सांगा, वय गी न्ही? हां पळया कितले जाण युट्यूबार कितले देवाचें उतर प्रगट करता. हर एकलो आज म्हाका कितलो जाण मेळटा तो म्हणटा ताची वळख म्हाका आसा, त्या ब्रदराची वळख आसा, त्या पाद्राबाची वळख आसा, ताची वळख आसा, कित्याक ताची रेतीर हांव आयकता ऑनलायनीर. ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उगडापण, हें देवाच्या उतराची सगत लोक थान येलो, बुकेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी देवाच्या उतराच्या फाटल्यान लोक धांवलो, देखून देवाने कर्ग उणें केलें आनी आमकां बाचावी दिली. देखून जेजू म्हणटा हेचे सुवातेन हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भगेवंतांक न्ही. देखून पातक्यांनी म्हजो सांगात सोडला, तांकां थंय हिंसांव सोडिना, तांकां परत हांव फाटीं हाडटलो. सुकून गेल्ल्या बकऱ्याच्या वापरीन कशें एक बरो गवळी त्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्या फाटल्यान धांवता आनी नव्याक सांडटा, त्याच मापान जेजू आमच्या फाटल्यान येता. कांय इल्लीं कर्गां, कांय इल्ले कश्ट, कांय इल्लीं अनुवारां आमकां दिवन ताच्या मेळीन फाटीं हाडचे प्रयत्न तो करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमी हें सत मतीन दवरूंक जाय. देखून तो म्हणटा भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना. कोणाक गरज आसची? पिडेस्तांक. आमी पिडेस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कसले पिडेस्त? कुडीचे न्ही, आत्म्याचे पिडेस्त. आमी मतीचे पिडेस्त. आमकां कोणाची गरज आसा? जेजूची गरज आसा. कित्याक गुण करचो वैज तो. आमी पातकी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सैमीक कुडीच्या आमी अस्खत काय वळख जाल्ले मनीस. आमकां तळण्यो येतात, टेम्पटेशन्स येतात आनी आमी सुकून पडटा. तो आमकां कोणाची गरज आसा? कोणाची गरज आसा? सोम्याची गरज आसा. कित्याक तो आमकां बक्षिता. देखून तो म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान निमाणें. कितें म्हळ्यार म्हाका जाय मोग, म्हाका जाय दया, म्हाका जाय बक्षणें, म्हाका जाय समाधान न्ही बलिदान. तूं बलिदान भेटयताय, मिसाचें बलिदान भेटयताय घरा वचून सुनेक वा पुताक वा दुवेक वा जावयाक वा घोवाक वा बायलेक वा भावा भयणीक बक्षूंक तयार नाय जाल्यार तुजें मिसाचें बलिदान कित्याक फायदो जातालें? देखून पयलें समाधानान जिये, बरेपणान जिये, कुटुंबांत सेस्समारा फिरगजेंत समाजेंत बरेपणाची कामां आदार, सेवेची कामां आदार, बक्षणाची कामां आदार, दयेची कामां आदार आनी जिये उपरांत येवन देवाक बलिदान भेटय आनी तें सर्व हजारो बलिदाना प्रास वर्तें जातलें. देखून म्हाका जाय दया न्ही बलिदान म्हणटा जेजू. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरा काल आमी चियेतावन जाल्यार असलें जिवीत जिवंक आमकां साध्य जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन एक घडी दोळे धांपया. जेजू आज आमचो बरो गवळी आमकां सोदून तो आयला. आमकां सोदून तो येता आसतना तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक भोगेवंतांक न्ही. भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, पातक्यांक गरज आसा, तुमकां म्हजी गरज आसा. आनी तो म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. बरेपणाच्या करण्यांनी जियेया, पातकी जिविता पाठ करा,
बरें जिवीत जिवन बरेपणाची आशिर्वादाची भुरगीं जावं जिवंक तुमी आमकां उलो दिता आसतना हे उतराकाल जिवंक तुमी आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया आमेन. उबी रावया. आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा आसात सगळ्यांच्या बापाच्या पांयां दळा आतां आमी समर्पिया. मोगळा बापा पोवी सभेच्या सर मुखेल्याने या जगधर्मिकाने बऱ्या बावर्तीची नेन जेजू साक्षी जावन ताज्या परजेक मेलपंग तूं जावं तुज्या सक्तेन बर म्हणून मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन समकूंक कुमो कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणें सदां तुजे कुशे कलते मान घालूंक शिकय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या दानींक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरे आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमा सर्वांक तुज्या बेसवान बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इकडे बदोळे आमची आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे इरते देव नेमिसाचें बलिदान भेटयता नवेन करता त्या इरत्या बसोत जे कोणा मागता बसयला तांच्या बसोत हांगासर हे पुंतराक येता आसतना वाटेर आमकां कांय जायते जण मेळ्ळे जावंक पुरो तांणी आमचें मागोवंक सांगलां जावंक पुरो आमी तांच्या बसोत मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजे मुखार उसरलेली मागणी तुका आमी देन समर्पण दिता. तुज्या पुताचें उतर आयकून तुका विश्वासी रावंक तुजे ती फाटी येवंक आनी ह्या मुखांतर तुजी जायतीं बेसांवां निरंतर जोडोवंक जाय अशी कृपी देणी फोव कर म्हूण आमी मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक जमो करा. घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मोरा सगळी मागता आमी तुजी बळगी घेऊन सोम्या घेवा तुझे सती तुझे सगळी आज भेटता काणी पोवी गोवाहुंड वायनाची कास जिनी आमची करूंक पोवी जाऊज वाड आमचो सोम्या काणी गेली. म्हज्या बापयनी म्हज्यानी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवाक आमी मागता तें आमकां बरें खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. तर बाळो जेजूच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुबेस पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी तीस आनी आमच्या
फैद्यासो आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे आमकां तुजें आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचतेच्या प्रार्थनात तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कुरपेन वाडत वेतां. देखून सर्गानी संसार प्रितुमेचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उर्सगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उर्सगी तुका जय जय उर्सगी तुका जय जय. आमी ती बिगली आंबो पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगसान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. ह्या घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता बाबार्थां रितीन वांटेली जावया. जेजूच्या कुडी रक्ताक आमचें समर्पण करया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूडो आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा संगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचवी तसो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड रग सेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा अख्या प्रितीमेचे विसारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सेवा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पडल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामलपण फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. पळय आमकां आमरी देवाचे माये सांगता. बागे तुजे तुज्या पोती सांगता. बागे थम तुका सांगता आनी सगळें तुका मान गोल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची अजना मोठीन दवरन जिविताचे परिवर्तन करून सोम्याची बेसांवां जोडच्याक सदांच ऐतीं जावंक देवान सोम्या जेजू क्रिस्तान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमचे दोनी हात उबारन सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे राज समकाय तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षेता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसों. माया मोग गुर्तू जावन संतोषान एकामेका शांती दी. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दिमी गेल्ली आमी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन हे संवसारी आयली. पदक्याचो मोग करून पदक्यांक सोदूंक परिवर्तन करूंक आयलेली. आमी पदकी जिविता पाटकन बरेपण आदारूंक आनी जिवंक उलो दिता ती. ही शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणारगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. सोम्या तुका हांव वतयता तुज्या येण्या दादो साता. सोम्या म्हज्या तुवें काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. सोम्या तुका हांव वतयता तुज्या येण्या दादो साता. सोम्या म्हज्या तुवें काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखदनिया. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखदनिया. सुखान दुखान पिडेन भलायके एक मात आदार तुये सोम्या. सोम्या तुका हांव वतयता तुज्या येण्या दादो साता. सोम्या म्हज्या तुवें काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता.
सांगा तुझो दैवीक अनुभव मोगा एक वर्सर्गी आनंद सांगा तुझो दैवीक अनुभव मोगा एक वर्सर्गी आनंद पोसण्यान तुझ्या दादोशी जाता महिमे बरी तुये क्रिस्ता सुम्या तुका वसयता तुझ्या येण्या दादो साता सुम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव वसयता सुमी आमचे तीन तूं राव तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी आमकां बरं तुजी सकत आमचें तें वळय तुज्या उतरां मुखांतर आमच्या पत्की जिवितां पाठ करूंक तुजी कृपेची बेसांवां जोडूंक आमकां बाबू कर म्हूण मागता हांव तुका सांवर्गां तुका सांव महिमा ससनाच्या ससनाक अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका सुमियान आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका ओगळशितांव तुका सुमियान जेजू ओगळशितांव तुका प्रणिपा तुका सुमियान जेजू प्रणिता तुका सुमियान जेजू उपकारी काळजा दिनवाशी मोनान सुम्या अर्गां दिव्या दिण्या पासून ताच्या मोगा पासून वत्या उपकार तासो बावुड्या उपकारी काळजान उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सुम्या अर्गां दिव्या दिण्या ताच्या मोगा पासून वत्या उपकार तासो बावुड्या प्रार्थुया प्रितीवन बापा आमच्या भोवमुगाळ देवा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी देमी मोठचे म्हण तुवें येवजिलें हे तुज्या मोगाच्या येवजणे खातीर वो दिन वासूजो यज्ञ संभ्रमण बाळूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता बाळू जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान विसारून सर्गा तुज्या ससनाक वाखाणूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसया आमी मगळ भाव भयणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता मुठबिद्री अलंकारांत अशें पूण शेत आमकां सर्वांक मोगाचें बरोवशाचें आनी तें समाधानाचें ह्या पुंतळाक तुमी व्हड संख्येन येया पुरसत करून येया आनी खंडीत तुमी बेसांवां जोडून घेतिल्ल्यात हर एक शुक्रार हे नोवेनाचें मीस आराधन आनी नोवेन तुमकां बेसांवाचें जावं पावतलें त्या पासून आमी तुमचे खातीर मागता तुमी असो फायदो जोडा हेरांकी तुमी आपूण हाडा आनी हाचें बरेंपण हेरांकी दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता जेजू लागीं आयिल्ले जायते भक्तीक बरें जालें आनी घरा वचून कितें केलें तांणी ती खबर सांगली आनी हेरांकी आपूण हाडून आयले वय की न्ही तातूंत देवाचें बरेंपण आटापून आसा म्हाका मेळ्ळां ताकाय मेळोवन दी म्हणलें चिंता आपोव तें देवाक मोगाचें देखून सगळी संख्यान येवन आयसो असो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार मीस बाळू जेजूच्या मनाक नवेन पिडेस्तां खातीर मागणें आनी तेलावणी आसा 10:15 वरार दैवी काकूडचो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें समर्पण सुटकेचें मागणें
ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान देवाचें उतर, ताचे उपरांत नवेन आनी उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेश मागणी, उपरांत तेलावणी आसा आनी उपरांत भक्तिकांग जेवण. हे सगळ्या शुक्राराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन येवन हाचें बरेंपण जोडून घेया म्हूण तुमकां हांव मोगाचें आपोवणें दितां. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, दुंपू, कोंताबिंतिन्यो, इमाज्यो, रिलिक्यो इत्यादी आसात. ह्यो सर्व आमच्यात मेजुजा बिरू झुजूंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरून हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां उलो दितां. दैवीक वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखीक, गॅस्ट्रिपिडेक, लिव्हर तशेंच लंग्साक संबंदी तीं वखदां आसात आयुर्वेदीक वा प्रभुयाची. जायतें बरेंपण जायत्यान जालां आनी जाते आसा देखून तीं वखदां घेवन ताचें बरेंपण जोडूंक तुमकां हांव उलो दितां. मिसां तुमी म्हजे लागीं ऑफिसान दिवयेत. हांगासर तेलाची माखणी जाल्ले कुडले हांव येतां. जेवण जाल्ले कुडले तुमी थंयसर येवन मिसां दिवयेत वा कितेंय दान दिवंक आसा तुमी दिवयेत. तुमकां अर्जंट तुर्तान वचूंक जाल्यार स्टॉलान ती दिवयेत. थंयसर काण घेतात. तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणटा. आराधनाचें कपेल सकाळीं 7 तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत उक्तें आसा. तुमचे पुरुसते प्रमाणे येवन हांगासर मागणी भेटोवंक उलो दिता. हर एका ब्रेस्तारा सांजेर 5 तावन सांजेर 6 वरां पर्यंत हांगासर दैवीक काकुळतेच्या विणवणे पंगडाचे मागणी हांगासर आसा. देखून सडी संख्यान ह्या मागण्यांत वांटिली जावंक आनी हाचें बरेंपण जोडोवंक तुमकां उलो दिता. तुमचे खातीर अख्ख्या संवसारा खातीर ह्या वेळा विशेश करून हांव मागता हाचो फायदो तुमी जोडचो. दनपाराच्या जेवणाक कुमक करूंक तुमकां आमी उलो दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर कुशेचें कितलेंय तें जावं संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. आतां लोक चर्ची वयर आसता हर एका शुक्रारा. तशें आसतना सडीत मापान तुमी कुमक करूंक ह्या मुखांतर तुमचो सहकार दिवंक तुमचे लागीं उलो विनंती करता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, जुबल्यो, कुमगार वा लग्न काजारां वा एनिवर्सरी तरी आसतना ह्या पुंतळ उगडास करा, जेवणां कुमक करा. आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागता. पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कांय इल्लीशी प्रगती जाती आसा, कांय इल्लेशें बरेंपण आमी करते आसा. देखून तुमकां हांव फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवंक उलो दिता. आयच्या दिसा रांदपाक तशेंच देवस्तुते कुमक केल्या नित्या दरवड्या घरांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदें केदाळे तुमी येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा. नंतर तुमी हांगासर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलांतय तुमकां ते नंबर मेळटा. हांगासर रेकॉर्ड जाल्ले मीस आज सांजेर 7 वरार दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार प्रसार जातलें. तें तुमी पळया. हेरांकी धाडा. कोणाक येवंक साध्य जावंक ना पिडेस्त आसात तांकां तें उपकाराचें पडटलें. आनी एकामेकाक ही खबर दिया. तुमी तांकां आपोवन हाडा आनी ह्या पुंतळान जावनचें बरेंपण व्यक्त करूंक तुमकां उलो दिता. तुमकां कोणाकय साक्ष दिवंक आसा जाल्यार तुमी म्हाका येवच्या शुक्रारा भितर सांगयेत. येवच्या आराधनाच्या वेळार हांव साक्ष दितां. पूण सांगयेत तुमकां 1-2 मिनटाचो अवकाश दिता. एका दिसा तेगा जाणां अवकाश आसतलो. तुमी केल्लें बरेंपण हेरांक कळया आनी हें बरेंपण पेल्याकय फावो जातलें. हें बरेंपण करूंक तुमकां उलो दिता. तशेंच आयच्या दिसा आमकां कुमक केल्या म्युजीक संगीत दिवन भाऊ मॅक्सी तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल भाऊ विनोद तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. आयच्या दिसा जेवणाक कुमक केल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. 85 वर्सांचो जल्मादीस आचरण करता फादर एंजेलीन वाटीस. तिका आमी बरो संतोषबरी बागी जल्मादीस मागता.
हे संदर्भार गिलबर्ट मार्टिस आनी कुटुंबां दिवचें कार्मेल वाडो तांणी मुखार येवन मनाची वास्वीकार करची. तशेंच देवाद विन्सेंट मॉरस चौगुडासाक मेलविटा अंद्रादे दिवचें UK. एरिका म्युरल मिनेजिस मोडवेद्री, विशाल क्लिंटन पिंटो सित्ताडी, जल्माती संदर्भार कार्मिन डिकोस्टा आनी गुड्डे हांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या वावराचेर बरेपणाचेर मागता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बाळूक जेजू नामान तुका राव तूं आमची संगी सदा. बाळूक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. देवी गल्या ल्हान भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन जेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवी वॉयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यार हांव शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव हाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक घडी बरोबर बसया. मोगाच्या बाबणीन जायते सांव हांगासर आसात. ही ते सांवासून सांगता. तशेंच तुमची ते सांव आसा जाल्यार ह्या त्या सांवा सांगाता कुडशिया आनी खंडीत आमकां सर्वांक बरेंपण फावो जातलें. 21 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक, 20 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद समजणी आनी उडासाची सगळ्यात फावो जावंक, 11 जाणां कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक, 2 जाणांचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक, 3 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावंक, 6 जाणांची कॅन्सर पिडा तरातराची ती गूण जावंक, 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 3 जाणां हातापांयाची गांठी दूख गूण जावंक, एकल्याक पाटीच्या कड्यांत आनी पेकटांतली दूख गूण जावंक, एकल्याचे पांय दूख गूण जावंक, एका उत्तर प्रदेशाच्या आवयक बरी भलायकी फावो जावंक, एका उत्तर प्रदेशाचे स्त्रियेच्या पांयाच्या पंदा पडचे किडे सगळे गूण जावंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची संपूर्ण ती गुण जावंक, एकल्याच्या पाट्याच्या कण्याची कुशीचे बरीची दूख संपूर्ण ती गुण जावंक, एकल्याच्या कुडीन ती आसली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा सगळी गुण जावंक, एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद फावो जावंक, लागलेली कीड सगळी पयस सरोवंक, एकल्या कुटुंबां शांती समृद्धी रास करूंक, एका कुटुंबाच्या 3 जाणांक UK वचची विजा फावो जावंक, 3 जाणांची तकली पडप मायग्रेन गूण जावंक, 3 जाणां हाती धरली सगळीं कामां शबीतान पंथा पावोंक, एकल्यान हाती धरलें घराचें काम शबीतान पंथा पावोंक, एका चलयेची सगळी स्ट्रेस उणें जावंक, नेगेटिविटी एनर्जी पयस सरोवंक, पॉझिटिविटी एनर्जी रुतां जावंक आनी आपले बरो फुडार बांदून हाडूंक. तशेंच एका MBBS तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान फावो जावंक, 10 जाणां मोतीचें टेन्शन डिप्रेशन गूण जावंक, एकल्याची वायट चिंता वायट साल सोडूंक आनी बरें जिवी जिवंक, 6 जाणांची युट्रसाचे गर्भकोशाचे समस्या गूण जावंक, 5 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक, 3 जाणां धरलें घराचें काम शबीतान पंथा पावोंक, 6 जाणां इन्फारी करूंक कृपा मेळोवंक, 3 जाणां आर्थीक अडचणी ती पयस सरोवंक, 2 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 2 जाणांची काळजाची पिडा गूण जावंक, 6 जाणां किडनीची पिडा वा ताची क्रिएटिन ते नॉर्मल येवंक ही पिडा गूण जावंक, 12 जाणां डेंग्यू ताप गूण जावंक. तशेंच 40 आनी 2 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे रेद्या खातीर आमचे रेद्या खातीर सगळ्यांच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमी दिमी घालया हात उबारून ही मागणी सर्गेच्या बापाक आमी समर्पण दिवया.
अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका होगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळप जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळ समोदिता सुमियान जेजू हे सगळी मागणी तुझ्या पायांतळ आम्ही भरपूर देता तू ककुलदार वरतो तू महिमेमोद देव तू ककुलचो देव निर्मोदीचो देव आमची मागणी ऐकताय आमकां तुझ्या बेसावणी भरताय या भक्तिकांनी विश्वासान वडापात केले दवरलेली मागणी तुका भेटून दिता सुमिया आम हर एक तुझ्या कृपेच्या बेसावणी भर मागलेले सगळे फोव कर आशीर्वादी कृपादी बेसावणी सगळे आशीर्वादानी भर सुमिया तुका महिमा तुका जवारा उगलाप हालेलुया 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 संगत आम्ही मागया हे भाग्यवान तुझे बाळका तुझी सर्व पदवी अजय पितरा उडापी केल्ली आसता आनी तुजो आतां बेसांव दिव कलोलो आसता तुका उलो मारतले सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आणि आम्ही आमचे चुकल्या मुक्षिता तशी आमची बदकाम गोस आणि आमकां दाळी पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां आणि देवा सपूत मनीस जालो आमचे मध्ये आणि देवा सपूत मनीस जालो आमचे मध्ये जियेलो आणि देवा सपूत मनीस जालो आमचे मध्ये जियेलो नमान मरिये कृपेन बरयली सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर सुदी सिद्धी फॉल ज्यूस चेंजेस जावं भगवंती मरिये देवाचे माये माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन बरयली सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर सुदी सिद्धी फॉल ज्यूस चेंजेस जावं भगवंती मरिये देवाचे माये माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी नमान मरिये कृपेन बरयली सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर सुदी सिद्धी फॉल ज्यूस चेंजेस जावं भगवंती मरिये देवाचे माये माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आणि देवा सपूत मनीस जालो आमच्या मध्ये जियेलो आणि देवा सपूत मनीस जालो आमच्या मध्ये आणि देवा सपूत मनीस जालो आमच्या मध्ये जियेलो महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र आत्म्याक आदी दशात आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र आत्म्याक आदी दशात आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र आत्म्याक आदी दशात आणि सदा सर्वदा जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली आमचे मागणे जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली आमचे मागणे संगता मागे ए जेजू तुवें सांगलाय मगांनी तुम्ही घेतल्या सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बडे आनी तुमकां उक्तें जातले तुजे भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर इकडी पोतोळे दांपिया तुमच्या भलायके खातीर तुमच्या समाधाना खातीर तुमच्या जैता खातीर मागा हर एक वैयक्तीक गरजो तुज्या कुडी खातीर तुज्या जिविता खातीर माग सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यात म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भाग्यवंती मये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी अदी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांवी मागता आनी तें म्हाका फोव कर इकडी पोतोळे दांपिया आमच्या कुटुंबा खातीर म्हज्या घरा आनी घराण्या खातीर म्हजे कुटुंब आनी कुटुंबाच्या सन्या खातीर मागया कुटुंबा सन्या उडास काडया तुमच्या घरांत जी येतली आसात तुमच्या कुटुंबाची परगांवांत आसात वावर करतात कश्ट करतात वावंट काडटात तुमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात प्रायवंत आसात सगळ्यांक सुमेच्या पांयां तळा समर्पिया तांच्या खातीर मागे सांगता हे जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सराक पूण म्हजी उतरां सरशिनान तुज्या भोव भाग्यवंती माय मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लभतलें म्हूण खंडीत भरवोस इकडी म्हणपणी आमी मागया ह्या पुंथळाक हांगासर येतात त्या सर भक्तिकां खातीर विविध गरजो हाडून विविध समस्यां बली जाल्लीं विविध सांवां घेवन पिडे खातीर भलायके खातीर विविध मनेच्या कश्टा संकश्टांतली सुटका मेळच्या खातीर हांगासर येतात मग तिचें समाधान सोदून जेजू सरशींत येतात सगळ्या भक्तिकांक सुमेचें समाधान सुमेचें बेसांव लाभचें बरी मागया माध्यम मुखांतर हांगासर हे नवें करतात त्या सगळ्या भक्तिकांक सुमेची कृपा वळशी करया मेळोवंक मागया सुमेचें समाधान सुमेची शांती सुमेची भलायकी सगळ्यांक फावो जावं दी प्रतिरितीन उतर प्रायेची पिडेस्त आनी विविध संकश्टां वळख जाल्लीं माध्यम मुखांतर हे नवें करतात तांकां सुमेची सगळी कृपा बेसांवां आशिर्वादां फावो जावं दीत म्हणून आमी मागया सगळी सांगता मागया ए अजाबांच्या जेजू बाळका कधीन आनी बेसारायन बरयल्या आमच्या काळजाचेर एका कोटी दिस्त घाल म्हूण
तुझे मुखार सत्पडून आमी मागता तुझे इतले बिरमोदीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी नित्य अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काळ आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वता आमेन इगडी बोरदोळे तांपया सुमेर किल्ले सर बरेपणा उपकार बावडया 17 जांक ताप शेळकुंकली गूण जाल्या 2 जाणां काजेरी जोड्या भुरग्याचे तेणे फोव जाला 6 जाणां बरें काम फोव जाला 12 जाणां शिकूंक बरी मोज जाणवाय आनी बरें रिजल्ट फोव जाला 6 जाणां परगांवाची विजा फोव जाल्या एकल्या गुमटेची शिरीची तकलेची दुखूण जाल्या एकल्या फाटीच्या कण्याची कुशीची बोरीची दुगुणी जाल्या एकल्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिड्या गूण जाल्या एकल्याच्या उतरपुऱ्याच्या वय बरी भलायकी फोव जाल्या एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला तेका तनांतीन धरिल्लें काम सबीत पंता पावलां एका चलयेची स्ट्रेस उणें जाल्यार बरी भलायकी फोव जाल्या एकल्याचें शिकप बरें शिकोवंक बरें रिजल्ट आपणावंकूय साध्य जालां एका कुटुंबाच्या परगांवाची विजा फोव जाल्या 4 जाणां लाभलेल्या विविध बरेपणाकी अर्गां दितात तांचे खातीर आमी हर एकल्या खातीर सुमयान जायतें बरेपण केलां ताचो उडास काडया अर्गां दिवया सांगता हे अर्गांचे मागणे म्हणया हे भोव उदार बाळो जेजू तुज्या उपकार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णेत येयल्या तूं जावन संयम सुदैव रचणारांनी सांबाळला आमची सगळी पातयेनी आमी तुजेर दवरता तुज्या अजापाच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळे विस्तारूं दी आनी सरक्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कडनातली दैवी मजा जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोम्याचें नांव आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजेशी पावोवन दी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व दयाळ्यान आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवंक कश्ट भोगतेल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर भक्तिकांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्ट तेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या पुता बाळोक जेजूचे कुरपेन तांकां कुडी आत्मेची परती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडलेलो दैवीक अनुभव सासणाचें जिवी जोडूंक तांकां आदार साव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಸಾನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं आनी तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना वसून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार विवाद मागया दोडे तांपया समेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सोबे आसूं तुया सर्गीच्या भू मोगाळ बापा ह्या शुक्राराच्या दिसा आयच्या दिसा खातीर तुका आमी अर्गां दिता बडू जेजूचें पुंतळ आलांगार ह्या पुंतळा खातीर तुका आमी अर्गां दिता शुक्राराचे हांगासर येवन तुजी स्तुती करूंक तुका आराधना करूंक उबो केल्ल्या खातीर मिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर आमच्या आत्म्याचें काणांनी पोशण जाल्ल्या खातीर आनी ह्या नव्याना मुखांतर तुज्या कुरपेचीं बेसांव व्हडशीं केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता समी आमी आतां जेवणाक आयतीं जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण जेवंक हें जेवण तयार करूंक कुमक केल्ल्या हर एक दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल
तांच्या दानाचो फळ तेच मोपान तांकां पाटी मेळो सकल हें जेवण रांदूंक कुमक केल्ल्या तयार करूंक कुमक केल्ल्या नित्या तर व्हड्या घरांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल तशेंच तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे वावणटीचो कुमकेचो फळ तेच मोपान तांकां पाटी मेळो कर जेवण जेवतल्या हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावळी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां करपा लाभय म्हूण मागता हांव हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी तेरास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मगळ भाव भयणीनो भोव भक्तीपणांत सक्रामेंताच्या आराधनांत मिसांत नवेनांत वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं जिनियेंतो कश्टाताना सोम्याचो उगडास काढता कश्टाचे हांव नियाळता ताळो तासो आयकता कश्टांतल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या कश्टांतल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या मोगाचें न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता आनी तुमी आमच्या खातीर मागा आमकां सहकार दिया म्हूण विनंती करता देव बरें करूं